इल्यात तुमकां सर्वांक बाळू जेजूच्या पुंतळाक मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाची काळजाची जावन ह्या सक्रामेंताच्या आराधनांत वांटिली जावया. आमची बेसांवां आमचे कश्ट दूख खंत बेजाराय सोम्या समर्पिया. सोम्याची बेसांवां आमी जोडया. आमी आयल्या सोम्या लागीं थोडो वेळ कुर्सोंक आमची खंत बेजाराय उसारोंक आमची सगळी मोतेची चिंतना आनी काळजाचे अत्रेक सोम्या मुखार दवरूंक आमी आयल्या. तर आमी आराधना करूंक आयती जावया. देमी घालया सोम्याक स्वागत करना आयल्या बापा तुजे चरणी म्हळ्या गिता द्वारे आमचे समर्पण आमी करया. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधना. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधना. देव तू आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. देव तू आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. जेजुराया मोगळीष्ट करता स्तुती आराधना. सगळी सांगता जेजुराया मोगळीष्ट करता स्तुती आराधना. जीवनासा आमच्या काळजात सर्पण करता नमस्कार. जीवनासा आमच्या काळजात सर्पण करता नमस्कार. आमचं पवित्र आत्मा परक्लीत आमच्या समयास आमच्या पवित्र आत्म्याक आराधन करूया. ती सकत ते जाणवाय तो मोग ती सोडका सोडवण पवित्र आत्म्याद्वारे आमच्या मध्ये देऊन येऊन दिवण मागे पवित्र आत्म्याक आराधन करूया. पवित्र आत्म्या परक्लीत करता स्तुती आराधना. पवित्र आत्म्या परक्लीत करता स्तुती आराधना. आत्म्यात रावता कृपेन भरता सर्पण करता नमस्कार. आत्म्यात रावता कृपेन भरता सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया. हात बांध. हालेलुया. सगळे हात बांध. हालेलुया. 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 सगळे हात बांध. हालेलुया. 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 हालेलुया जेजू. हालेलुया. हालेलुया जेजू. हालेलुया. 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 हालेलुया.
हालेलुया आमचं माझ्या समय असा हालेलुया 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 उला मारा सम्या उला मारा सगळ्या काळचा उला मारा जिवंत जेजू आमच्या मध्ये असं जिवंत जेजू सकत जाऊन जिवंत जेजू आशीर्वाद जाऊन जीवन जाऊन कृपेची जर जाऊन आमच्या मध्ये असं येशूमिया आराधन करू येशूमिया आराधन करू हालेलुया 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 हरा 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 हालेलुया हालेलुया Ergantuka sumian Jesu Ergantuka sumian Jesu Ergantuka sumian Jesu Oglaptuka sumian Jesu Aradantuka sumian Jesu Hallelujah 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 Busyam कशा आहात तुम्ही कसे आसात कसे आसात आदलो हप्ता बगे होता हप्तो आसलो न्ही आदलो हप्तो बगे होता हप्तो आदलो शुक्रार निबाणार शुक्रार आसलो हांगा येवंक जावना तुमकां न्ही आज आयल्यात आज पास्काचो संभ्रम पास्काचो शुक्रार न्ही प्रेज द लॉर्ड Hallelujah 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 तुम्ही संतोष भरीत आसात की ना असं किती जण संतोष भरीत आसात प्रेज द लॉर्ड मस्त जाणा कित्याक संतोष भरीत आसात तुम्ही अय्या हा जेजू जिवान जाला म्हण गे संतोष पयलें जिवान जावन नातलो की हा पास्कांचे फेस्त आचरण केलो म्हणलो संतोष न्ही गे पळय गे हां संतोष आनी आमी संतोषाची परजा कित्याक आमी संतोषाची परजा कित्याक म्हळ्यार आमी जिवंत जेजूची परजा जिवंत जेजूची परजा देखून आमी संतोष भरीत आसूंक जाय संतोष आनी उल्हास पावा कित्याक समी जेजू खरोच जीवन जाला प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड संतोष आनी उल्हास पावा कितें संतोष आनी उल्हास पावा उल्हास पावा संतोष आनी उल्हास पावा कित्याक सोमी करोस जिवंत जाला कित्याक सोमी करोस जिवंत जाला ही परब संतोषाची पास्क परब हे संतोष सांगाता इल्लेशें दूख आसा की आतां म्हणे संतोष आसा आतां दूख आसा दूख येस जाल्यार की तुमी संतोष सांगाता कांय इल्लें दूख आसा की कितल्या जाणांक आसा आतां हांवें हात वयर गेलो म्हणून उरली हात घालता थोडी हुशारात हां कितले जाणांक दूख आसा म्हणून सगळ्यांनी आमी संतोष बरी येता आसा आतां म्हळे इल्ली इल्ली वयर येतात कित्याक दूख कित्याक दूख पिडा आसा ओके कांय इल्ली पिडा आसा ओके मागीर सांगा इल्ले सांगा हां कित्याक दूख इल्ली पिडा आसा मागीर खंत बेजाराय आसा खंत बेजाराय आसा खंत बेजाराय कितें खावचें कितें न्हेसचें कितें पिवचें घरा वचून सांजे कितें कडी करची कोणाची मांसां खावची न्ही खंयची मांसां खावची ही पुरा खंत बेजाराय न्ही गे मागीर गेली खंत मागीर सांगता गे तें म्हाका येवन हां सांगा मागीर कितें बेजाराय कितें दूख आसा तुमकां परगांवांत सबार लोक कश्टाते आसा परगांवांत मस्त लोक कश्टाते आसा झुजाते आसा ह्या ट्रंपाक सांगलें समजना न्ही कठीण दग उदकाचे समस्या आसात कळ्ळें कठीण दग आसा भायर येवंक जायना न्ही उदकाचे समस्या आसात वय गे न्ही हां ही पुरा खंत
न्ही गे आनी कितें कंत हांगा हॉटलांत पोळ्या मेळना देवा म्हज्या हॉटलांत हॉटलांत पोळ्या मेळना कित्याक गॅस 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 खंय आसा गटरांत आसा पायपलान काडून उडीची कोणें सांगलां मोदीन सांगलां तो तशेंच करता गे ती पळया गॅस ना धाकटी धाकटी हॉटलां पुरा बंद जाल्यांत रस्त्या देगेची शॉपां बंद जाल्यांत थोड्यांक भाडें भरूंक पयशे ना हॉटलां बंद न्ही हांव एक हॉटेलाक गेल्लो जेवंक काल ती उकडशीत ना बॉयल्ड रायस ना म्हणाले व्हायट रायस मात हांवें विचारलें कित्याक बॉयल्ड रायस शिजोवंक मस्त वेळ लागता न्ही गॅस नागी देखून सुरय तांदळाचें शीत मागीर काल करचें केल्या उपरांत जेवचें न्ही आं पळया परिस्थिती तशी आमकां गोतून नासलें पयलें न्ही गे अशें परत जाता एक टायम कोरोना जालो एक टायम गॅस जालो एक टायम कोरोना आनी एक टायम गॅस खोलो गॅस पोटांतलो न्ही थोड्यांक गॅस्ट्रिकाचे समस्या आसात ते समस्या म्हणून येयलेशी ओडणी देखून म्हणजे मोगाच्या भाव बडीनो आमी खुशाल बरीत आसांव सांगात आस दुखा बरीयती आसांव देखून सूख आनी दूख रचलेलो सोमी खंय आसा आमच्या सांगात आसा देखून तो म्हणटा चंचल जाय नाकात कंगल जाय नाकात हांव आसा तुमचे सांगात देखून सूख आनी दूख दोनी आमच्या मदें आसा पास्कांच्या परबे वेळार बकऱ्याचें मांसय आसलें न्ही कितें आसलें कोडूभजी हां पास्क परबेच्या काळार इजिप्तांत बकऱ्याचें मांसय आसलें आनी कितें आसलें कोडूभजी कोडूभाजी आसली म्हळ्यार दादोसकाय आसा दूखय आसा आसा दोनांकी आमी तयार रावप जाय कठीण दग आसा न्ही आसा की ना आसा हां भायर वचोंक जायना 38-40 डिग्री टेम्परेचर आमच्या मंगळुरांत आसा कोडयाळांत आसा आमकां आसा बिदर गुलबर्ग गेल्यार 50 चिंत नॉर्थ इंडिया गेल्यार दिल्ली आग्रा आनी बिहार तेणी गेल्यार 50 अबाव देखून तांची इस्कालां सकाळीं 6 वरां सुरू जातात 10 वरां भितर क्लोज नंबर 1 कांय ना कसली परिस्थिती आमकां तशीच आयली आतां हीट चड जाय जाल्यार कितें जाता हां हीट चड जाल्यार कितें जाता कळ्ळें जाता हां हीट चड जाल्यार कितें जाता आंगार पडटात दगीचे वता तुमच्या आमकां उजो लागला कितें जाता उज्याचे हां बुक येता न्ही हां फुगे बरी उदक भरता भितर तशें पड येतात हां उडास दवरा तशें पडू आमी मागीर खंय थंड आसा थंय रावचें पडटा पूण मस्त लोक पळयला तुमी दुबळो लोक न्ही गे होय खंयच्या घरा रावता हां झोपड्यांनी टेंटांत तगडाची शिटी सिमेंट शिटीची घरां तगडाचे शिटी पळया तुमी उत्तर कर्नाटकाक तेणे येणेपणां पळया तुमी आनी ती घरां आनी तातूंत फॅन आसल्यार आसले थोड्यान फॅनान नांत फॅन आसले थोडे बटी करंट ना सगळ्यांच्या घरा इनवर्टर आसा ना फॅन आसले फॅनाचें वारें म्हणून तूं एसी घालूंक सकडांक जाता ना सकडांक एसी घालूंक जाता सकडांत एसी घाली जाल्यार करंट आसा पळय हा परिस्थिती ग्रेस्त आसलो मात वासत एसीन बसून फ्रिजान बसून बांयंत बसून उरलें न्ही चिंता देखून हें चिंतिना आमी न्ही गे हांव सुसेग आसा म्हज्या घरा करंट आसा इनवर्टर आसा स्लॅबा वयर पाक्यां गेलां कांय समस्या ना म्हूण हांव म्हज्या विशयान चिंतीन पूण उरिल्ल्या विशयान पळय गे आनी ही समस्या
आमकां येना म्हूण कशें सांगचें उदक ना जाल्यार करंट पावस ना जाल्यार उदक ना जाल्यार करंट ना जाल्यार आमची एसी गुंता ते फॅनां गुंता ते कशें जिवन जेणे गॅसी ना आनी करंटी ना जाल्यार चिंता हें पुरा चिंतूंक जाय आमी कोणान न्हिदिल्ल्या मोसी बरी जावंक नजो कोणान न्हिदिल्ली मोस आसा पळय कोणान न्हिदिल्ली मोस वा रेडो कोणान न्हिदलो आसा जाल्यार ताका वचून एक मार घाल्यार ती मोस म्हणटा की खंय पयस मारतात खंय पयस मारतात म्हणून दुसरे फावटी दैंत मार घालो जाल्यार अब्बा हेणें कोणाक इला कोणे लागीं मारतात म्हणून तिसरे फावटी त्याच जाग्यार आनी कोण मारलो जाल्यार हें म्हाका खात म्हणून तशें पयस कोणाकी झूज जालें आतां तें पयस गल्फांत आसा कळ्ळी ताचे समस्या गल्फांत आसलेल्या मात्र इराणाक इज्रायलाक आनी गल्फांत आसलेल्या मात्र आमकां नात म्हणून थोड्यां जिंचें आसा कळ्ळें गे मागीर इल्लें झूज चड जातना हेणें गॅस इल्लें बंद जाताना इल्ले समस्या आयले आतां आमकां होटलांत पोळे मेळनात होटलांत उकडें जाल्लें शीत मेळना इल्ले समस्या आयल्यात आनी इल्लेशें जोर जाती जाल्यार आमी कश्टार आसा म्हूण आमकां उपरांत समजता तें समजूनच्या पयलींच आमी जागृताय करीचे की नाका कितें करीचें आमी मागजें मागीर पाडीक रानाक वचून लांकडान दवरचें घरा मागल्यार पुरो गे लांकडा येता ते आदले दीस येवचे आदले दीस येवचे पयस नात चड आदीं लांकडांनी उजो करतालीं आनी लांकडांनी उजो करीचे पळया ही गॅसार गुडोवन बरें करून लिपस्टीक पावडर घाल नासली आंत पळय आनी थंडान कुलीत दवरून गोबरा फुंकतना फुल्ल गोबर ऑटोमॅटीक येतना ऑटोमॅटीक पावडर बसतना घालता तोंडार मागीर तोत्त बसल्या जालें तसले दीस हेचे आसात सांगूं जायना आमकां देखून उडासतोरा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी कितलें कलते जावन देवाक आमची मागणी उबारता तितलें भोव गरजेचें आतां भुरग्यां बरें रजा आसा न्ही गी आसा की ना कितलीं भुरगीं आयल्यां सुमया मेळोंक हांगा भुरग्यां तुवेर घाला म्हळ्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 जाणां भुरगीं मात आयल्यान 16 भुरगीं आसची म्हळ्यार आमकां देवाचो मोग ना देवाचो मोग ना उणो जाल्लो दिसून येता देखून ही पुरा करगां येवची देवाच्या मोगाचो अनुभव आमी करूंक जाय केदाळा सगळे उगडयल्या उपरांत न्ही उगडोवच्या पयलेंच सोम्या लागीं येवंक जाय शीत वचून पेज जाल्या उपरांत शिजायचें म्हळ्यार जाता ती इरोवन गेली शीत आनी शीत जायला जायना देखून आमी कितें करी जाय सगळं पुरा उगडायल्या उपरांत येवन देवा लागीं मागल्यार जायना देव म्हणटा तुका मस्त अवकाश दिल्लो जायते संदर्भ दिल्ले पूण तुका म्हज्याकी चड मोल अशें मोल अशें मोल अशें न्हू कोत्ता न्ही म्हज्याकी चड मोल असो मोग जालो म्हज्याकी चड बिचाचो मोग जालो म्हज्याकी चड फिल्माचो मोग जालो म्हज्याकी चड तुका संभ्रमाचो नाचाचो खाणा जेवणाचो पिवण्याचो मोग जालो आतां येवन कितें फायदो आतां सोमया म्हणून कितें मागीर देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो वेळ मेळटना भुरग्यांक ही सोमया लागीं हाडी जाय देखून जेजू म्हणटा ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी सांगा व्हडल्यान कोणाक ल्हान भुरग्यांक कोणा सरशी सोमया सरशी जेजू सरशी कितें करा व्हडल्यान सांगा बळ्या ल्हान भुरग्यांक जेजू सरशी आनी बळ्या व्हडल्यान म्हणा बळ्या ल्हान भुरग्यांक जेजू सरशी आनी व्हडल्यान म्हणा बळ्या ल्हान भुरग्यांक जेजू सरशी आनी व्हडल्यान म्हणा बळ्या ल्हान भुरग्यांक जेजू सरशी योग सोडा सुमयान म्हणा हें देखून आमी तोंडान म्हळ्या पावना ल्हान भुरग्यांक येवच्या शुक्रार तो अडीच हाडटात गी हाडटात गी पूण न्ही म्हणना वय फादर कोण म्हणे तें तुज्या भुरगे हाडशी तूं तो की दिसूंक दिसना थंय बसला फाटल्यान हाडीचे कित्याक म्हळ्यार आजकाल भुरगीं आवय बापूय भियेतात भुरग्यांक
हे गो नवे ना कितें न्हय ना ही उगो तूं भिवन बसता कशें सांगच्या बागा न्हय ना हे गो मिसाक हे गो हां तुका काम ना म्हणून हांव काम ना देखून आजकालचे भुरगे म्हळ्या आवय पयलें उलयतना पयलें चिंता बरोबर कशें उलोवचें म्हज्या दुयेचें मूड कशें आसा म्हज्या पुताचें मूड कशें आहा तूं उलयल्यार उगोत रावत की पाठी साबो तूं कळ्ळें भुरगीं अशीं आसा आतां भुरगीं नाक्षी काडना गोता म्हणून तुमकां म्हणजे नाक्षी म्हणी पळयल्यार कळ्ळें येद्यो येद्यो नाक्षो पकृती जाल्यार गेलीं मम्मी पुसका लाडाई पुसका देखून ह्या नाक्षां म्हणून मम्मी आनी डॅडी बी येतात आजकाल भुरग्यांक होय की होय की न्ही होय म्हणटात बळे सत्य सांगतात तुमी होय म्हणजे मगाच्या भुरग्यानो वडिलांनो समजून घेया सम्यासो आदार ना जाल्यार कांयच ना देखून हो पळया कीर्तन 18 साम 18 सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता 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 तूं म्हजें बळ तूं म्हजें बळ तूं म्हजें बळ तूं म्हजें बळ सर्वेस्पर म्हजें कडप व्हडल्यार सर्वेस्पर म्हजें कडप सर्वेस्पर म्हजें कडप सर्वेस्पर म्हजें कडप म्हजें कोठें म्हजें कोटें म्हजो सोडवणदार म्हजो सोडवणदार म्हजो देव म्हजो देव म्हजें कडप म्हजें कडप हांव ताका शरणा येता हांव ताका शरणा येता म्हजी ढाल म्हजी डाळ सर्वेस्पर म्हजी ढाल सर्वेस्पर म्हजी डाळ म्हज्या तारणाचें सिंग म्हज्या तारणाचें शिंग सर्वेस्पर म्हजो बुरूस सर्वेस्पर म्हजो बुरूज सर्वेस्परा स्तुती फावो सर्वेस्पराक स्तुती फावो हांव ताका उलो मारता हांव ताका उलो मारता आनी म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो आनी म्हज्या दुस्मानाच्या म्हाका तो निवारता म्हाका तो निवारता हांव ताका उलो मारता हांव ताका उलो मारता आनी तो म्हाका आनी तो म्हाका विघ्नांवरांतलो विघ्न अनवरांतलो निवारता निवारता आनी हांव ताका उलो मारता आनी हांव ताका उलो मारता आनी तो म्हाका आनी तो म्हाका विघ्नांवरांतलो विघ्न अनवरांतलो निवारता निवारता सर्वेस्परा सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता हांव तुजो मोग करता तूं म्हजें बळ तूं म्हजें बळ म्हजें कडप म्हजें कडप म्हजें कोटें म्हजें कोटें म्हजो सोडवणदार म्हजो सोडवणदार म्हजो देव म्हजो देव म्हजें ढाल म्हजें डाळ म्हजें शिंग म्हजें सिंग म्हजें बुरूस म्हजें बुरूज हांव तुका शरणा येता हांव तुका शरणा येता सर्वेस्परा सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता हांव तुजो मोग करता तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता जेजू म्हळ्यार पुरो गे म्हणो गे पुरो गे तशें म्हळ्यार जेजू म्हणटा म्हाका सोम्या म्हणून उलो मारतलो सर्गीच्या राजारी घोसना देखून आमी म्हणोंक जायना तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता म्हणून घरा वचून सोम्याचो मोग करच्या बदलाक मोबायलाचो मोग केल्यार जाता सिरियलाचो मोग केल्यार जाता जायना आमी कोणाचो मोग करूंक जाय उतरान आनी करण्यान करूंक जाय देखून उडास तोरा समर्पीत जिणी जी लगी भयण आयिल्ली भयण कोण एकली आयिल्ली ती म्हणटा म्हाका सोमी म्हळ्यार जीव क्रिस्ती धर्म म्हळ्यार प्राण देखून म्हज्या भुरग्यांनी क्रिस्ती धर्मांत वाडय जाय ताका ताचे तोंड पयस वचून नजो देखून म्हज्या न्हवऱ्यान म्हाका विचारलें तुका जेजू जाय की हांव जाय क्रिस्त जाय की हांव जाय आनी हांवें चिंतून निर्धार केलो म्हाका जेजू जायचें म्हाका जेजू जाय म्हणून म्हाका भोगलो जाल्यार जेजूक हांवें घेतलो जाल्यार जेजू म्हाका म्हज्या न्हवऱ्याक दिवंक तयार आसा जर तर हांवें म्हाका जेजू नाका तूं जाय म्हूण सांगलें जाल्यार फाल्यां सकाळीं न्हवरोय मेळचो ना जेजूय मेळचो ना तसली परिस्थिती देखून हांवें एक बरो निर्धार केलो म्हाका जेजू जाय म्हळें भुरग्यांक घेवन हांव जेजू सर्शिंत आयली आनी खंडीत जेजू म्हाका म्हज्या न्हवऱ्याक दितलो अपुरबायची जाप अपुरबाय स्वभावार्थ अपुरबायची पातची न्ही म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी तसल्याक कदीं कसो देव सांडून घालिना प्रेज द लॉर्ड
प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देखून पास्काच्या काळार आमी आसाव पास्काच्या वैभवांत आमी आसाव आमी रावया हें गीत आमी गावया जेजू जिवंत जाला जेजू जिवंत जाला तो आमचे सवय आसा तो आमचो भरवसो आमच्या कश्टाक कंतांत आमकां वयर कडचो सोमी जेजू जिवंत जाला संतोष पावया व्हडलें गीत आमी गावया जेजू जीवन झाला संतोष पावया पुनर्जीवन ख्रिस्ता गीता गावया सांगाता जेजू जीवन झाला संतोष पावया जीवन ख्रिस्ता गीता गावया मोरनाच्यो पातकाच्यो सांकळी तुटो सोमी उठला पर जैते वंजावो Alleluia, alleluia, alleluia. जीवन ख्रिस्ता जय जय alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. जीवन जेजू जय जय alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. जीवन ख्रिस्ता जय जय alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. जीवन जेजू जय जय हालेलुया ताळ्यो पाखी मनशा बापा सरशी हाडू कुर्सा पर्यान जेजू कालतो जालो पाखी मनशांक बापा सरशी हाडू कुर्सा पर्यान जेजू कालतो जालो ताका ओटोन बापान मोरना थावो पाखी मनशा कोळासर उगडलो Alleluia, alleluia, alleluia. जीवन ख्रिस्ता जय जय alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. जीवन जेजू जय जय alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. जीवन ख्रिस्ता जय जय alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. जीवन जेजू जय जय alleluia. ताळयो संभ्रमाच्यो ताळयो उल्हासाच्यो ताळयो संतोषाच्यो ताळयो उबार आमचे जेजूची स्तुती करया जीवन जेजूची स्तुती करया साक्षी आम्ही जाऊया ख्रिस्त्रायाचे जिने प्रगट करया शिष्मंताचे साक्षी जाऊया आम्ही ख्रिस्त्रायाचे जिने प्रगट करया शिष्मंताचे ख्रिस्तावोज वार जाऊया सज्जनांगा पूर्वसो दिव्या निराश जाल्ल्या Alleluia, alleluia, alleluia. जीवन ख्रिस्ता जय जय alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. जीवन जेजू जय जय alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. जीवन ख्रिस्ता जय जय alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. जीवन जेजू जय जय alleluia. जीवन जेजू जय जय alleluia. हालेलुया 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 हातू बरा उला बरा जीवन जेजू आमच्या मध्ये आसा 12 जण शिसांक 11 जण शिसांक दिसती पडलेलो जेजू एम्माऊसाच्या वाटेस दिसती पडलेलो जेजू गलिलेच्या सरोवरात दिसती पडलेलो जेजू आमच्या मध्ये आसा वो जीवन जेजू आमकां देव दिता आमकां सगळं दिता वो जीवन जेजू आमचे बाळ आमचे खडाप आमचे कोठे आमचो सडवंदर म्हजो देव म्हजे खडाप म्हजे ढाल आनी म्हजे शिंग आमच्या मध्ये आसा म्हजो बरोसो स्वामी आमच्या मध्ये आसा वो जीवन जेजू आमच्या मध्ये आसा उलो मारा
उलो मारा तुझ्या सोडवंदाला उलो मार तुझ्या खोट्या उलो मार तुझ्या सोडवंदाला उलो मार तुझ्या देवा उलो मार तुझे बळ जाऊन असे जेजू उलो मार तुझे ठाल जाऊन असे जेजू उलो मार तुझे तारणाचे सिंग जाऊन असे जेजू उलो मार तुझे बरं जाऊन असे जेजू उलो मार उलो मार जेजो 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 तुमच्या मध्ये असा तुमका आपडताय बघता तुमका गुण करता पूर्वोशान उलो मारा सत्तेन उलो मारा जेजोची नावाची स्तुती करा जीवन जेजूची स्तुती करा आणि जीवन जेजू या बघता तुमका आपडता तुमच्या मध्ये येता तो तुमका सर्व आपण गुण करता तो हालेलुया 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 हर 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 शदल बल 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 शदल हालेलुया 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 बशा मगळ बाबडीनो पड्या जेजू आज आमकां जायत त्या अवकाश दिता ताचे लागीं येवंक वय की न्ही येवंक पड्या जायते पटी जेजू आमकां विचारता तुका हांव जाय की तुका मोबायल जाय तुका हांव जाय की तुका तो जाय ती जाय तुका हांव जाय की तुका रुचीक काण जाय तुका हांव जाय किंचें जाय चॉयस इज युअर्स आधुनीक संवसारांत जायते आकर्शणां आसा नमोनची न्ही गे मार्केटीक गेल्यार शॉपिंगाक गेल्यार न्ही गे तरातरांची आकर्शण ड्रेस हाडूंक गेल्यार न्ही गे पळयलां तेंय जायचे हें जायचें बघता पूण बोल्सांत आसनात न्ही गे देखून एकच काणो मोटी येवचें थोडे फावटी तेंय सोदचें पुरो जायचें मागीर कांय नाका म्हूण सोडून येवचें रेट पळयतना तकली गुंता न्ही गे वय की न्ही पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पिलातांनी सारलें जेजूक सांगलें म्हाका तुका सोडची पदवी आसा म्हाका तुका कुरसांवकी पदवी आसा कळ्ळें हांवें तुका गुन्यांवकार करूं ना तुज्या लोकांनी तुका गुन्यांवकार केला तुज्या लोकान म्हाका तुज्या हातीन दिला तुका म्हज्या हातीन दिला तुज्या लोकान तुका सोडची पदवी म्हाका आसा तुका कुरसांवची पदवी आसा देखून सांग म्हाका तूं क्रिस्त वा न्ही हेजो कांय सांगिना तूं राय वा न्ही राय म्हूण तुवें सांगलें हांवें सांगूं ना म्हजें राज्यांगाचें न्ही म्हजें राज वयलें आनी आमच्या पिलाताक जेजू थंय कांय अपराध मेळोना देखून सोडच्यान प्रयत्न केले ताजे निमाणें प्रयत्न आसले जेजू उबो केलो एका स्वराक उबो केलो कळ्ळें एक सोर आसलो ताजें नांव कितें बारसाबास ताजें नांव बारसाबास सकडोंक उरता तो मनीस खोटो तो मनीस अनितीचो तो मनीस पातकाचो ताणें खुनी केल्यात ताणें रेप केला ताणें मर्डर केला ताणें चोरी केल्या पिरांकूळ गुंडा रावडी म्हण ताका उरता आसलें आनी तशें कांय करूं ना एक सत्ती हे बगेवंत तोंड्यांक चलशें केलें मोन्यांक उलयशें केलें कुर्ड्यांक पळयशें केलें आरिकारांक बरें केलें परत बऱ्यांक बक्षिलें पातक्याचो मोग केलो जिणी परिवर्तन करूंक सांगात दिलो बोकेल्ल्यांक जेवण दिलें मेल्ल्यांक जिवंत केलें रडतल्यांक बुजयलें हें पुरो केल्लो जेजू हांगा आसा कोण जाय विचारा तुमकां कोण जाय कोण जाय विचारा आनी लोकांनी कोणा विंचलो बारब्बास विंचलो न्ही गे बारब्बास विंचलो बारब्बास आमकां थोडे फावटी जेजू म्हणटा तुका हांव जाय वा तो जाय कोण जाय विंच थोडे फावटी पळय म्हज्या मोगाच्या बाबा हांवें तुका सांगलें एक स्त्री म्हजे लागीं आयली गोवन विचारलें हांव जाय की जेजू जाय आनी ताणें म्हळें जेजू जाय तशें इसोंक तयार आसा गे आमी तूं आसलें जाल्यार हांव आसलो कितें म्हणटो म्हाका तुमचो सर्वस बाबा म्हाका तुमचो जाय जेजू नाका तूं जाय तुजे उठून देता म्हणून सांग तूं आसलो म्हणना आनी तशें गेलो जाल्यार कितें जातें आयलां पळय हाका कांय गत तर ना म्हज्या फाटल्यान आयलां पळय हाका शिकयता बूद पूण सांगो न्हू तो आनकी चड रिवोल्ट जातो आनी हाका पयल्याच्या गतीच्याक फास्ट करतो आतां तूं ना म्हाका जेजू जाय म्हणटा म्हाका सोडून गेलां तें म्हज्या किसड व्हरतो जेजू जालो कितें म्हणी ताचें तें बरेंपण आसा जें
देखून आतां हांव म्हज्या बायलेक मिस करता देखून हांव ताका कॉल करता उलयतां पळया परिवर्तन जावचे चान्स आसा पूण आमी कितले फावटी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन हांव विसारलां जेजूक हां तुवें विसारलें मम्मी तुका हांव जाय की जेजू जाय म्हळ्यार ना पुता तूं म्हाका जाय बंगारा म्हणजे तूं म्हणजे बंगार तूं नासतना जिवंक जाता जेजू नासल्यार व्हडली म्हणजे मोगाच्या बाबडी न्हू सवाल ही डिफिकल्ट आन्सर दिवंक की कश्टांचें पूण आमी जेजू तशें विसारना तूं जेजू जाय की हांव जाय की म्हणून विसारचो ना जेजू पूण जेजू थोडी सवालां विसरतलो तुका सगळो दीस मोबायल जाय की हांव जाय सगळो दीस टी व्ही सिरियल जाय की हांव जाय सगळो दीस पोटभरचें खाणां जावन गम्मात करून ते पब्बांत क्लब्बांत डॅन्स मारूंक जाय की कांय इल्लेशें नायट विजील की कांय इल्लेशें तेर्स की आंबरी म्हूण मागण्यांत वेळ करसूंक जाय म्हूण विसारीत वय गे आमी खंयचें विसारता हांव देखून एक घडी दोळे दांपा हांव तुमचें विसारना पूण तुमी तुमकां विसारा खंयच्या स्थानार हांव आसां कितल्या मोपाक जेजूक हांवें स्थान दिलां जेजूचो हांवें मोग केला पळया देवी काकूळचें फेस्त आमी येवच्या आयतारा आचरण करता हांव देवी काकूळचें फेस्त ती काकूळ तूं देवोन येसय ती काकूळ तूं म्हजेर तुजेर देवोन येसय जेरुसलेमांत जेजू कुर्साच्या वाटेर आसतना जेरुसलेमाच्यो स्त्रियो जेजू मेळोंक आयल्यो आनी जेजू म्हणालो म्हजे पासून रडची गरज ना म्हजे पासून तुमी रडा नाकात बघा रडा तुमचे पासून तुमच्या भुरग्यांपळा पासून रडा देवाची काकूळ तुमच्या भुरग्यांपळाचें देवोन येवंक जाय देवाची काकूळ तो तुमच्या घरांनी ती देवान येवंक जाय देवाची काकूळ तूं तुमचे थंय तुमच्या जिवितांत देवोन येवंक जाय ह्या काकूळती भायर तुमी कांय करूं शकनात देखून देवाचे काकूळतीची कृपा मागा देवाच्या काकूळतीचो आदार मागा कुर्सांत देवोन आयलेली ती काकूळ तो त्या एका कुरड्या सोल्जराक दिश्ट लावंक दिश्ट मेळोंक शकली कुर्सांत देवान आयली जेजूची उतरां बापा बक्षी तांकां ते कितें करता ते देणान म्हणली ती काकूळ तिची झर सगळ्या मनशा कुळाक वाळोवंक लागली ती उतरां तुमचें तें देवून येवन दिता काकूळ काकूत मुझी दोळे दांपा तुमच्या देचे दवरा काकूळ तूं मागा सैते पोटी आमी सुम्याक विसरूंक ना आमकां जाय जाल्लें विसलां सुम्याक सांडला त्या पासून पश्चात्तापावया काकूळ तूं मागया काकूत मुझी कर देवा काकुती सो तू सागो अपराध मुझे धून का नितळ माका कर हिमा प्रासर दोक काकूळ तूं म्हजी कर देवा काकूत मुझी कर देवा काकूळ ती सोतूं सगोन काकुती सो तू सागो अपराध मुझे धून काडी अपराध मुझे धून का नितळ माका कर हिमा प्रासर हिमा प्रासर दवक हिमा प्रासर दवक हिमा प्रासर दवक उबी रावया आमी सगळीं उबी रावया आमचें समर्पण करया वखदां हांगा भुरगीं आसात येवच्या शुक्रारा भुरग्यां खातीर प्रत्येक वांगडें आसतलें भुरग्यां खातीर हाजी भुरगीं आसात युवा जाणां आसात पिडेस्तां आसात प्रायवतां आसात तुमी म्हणलें आमी सुखांती आसां आमी संतोशांती आसां आमी दुखांती आसां दुखांत म्हळ्यार थोडे कश्ट आसा जायतीं जाणां विणवण्यो दवरून हांगासर आसात एकल्याचे पाटीचे कण्यात दूख आसा आनी शिरो अस्कस जाल्यार तूं बरोंक जायना चलोवंक जायना तसली बरी गता एका पुताक सैरीक जावं ना बरी सैरीक मागून तुका जाणांक काळजाची पिडा आसा संपूर्ण ती गूण जावंक तेका जाणांक
ती किडनीची पिडा आसा गोण जावंक 5 जाणां कॅन्सराची पिडा आसा ती गोण जावंक ब्रेस्टाचे कॅन्सराची पिडा आसून कश्टतली आसा तिंकां बरी भलायकी मेळोवंक आनी जायती पिडा आसून कश्टतली आसात आतापायाच्यो गांठी दुखी स्पॉन्डिलायटीस आर्थरायटीस पेंगटाच्या कण्याची फाटीच्या कण्याची दूख पेंगटाची गांठीची दूख दोंबरांची दूख थळवेची दूख बोटांची दूख आसून कश्टतली गॅस्ट्रिकेची पिडा आसून कश्टतली आसात हाय BP लो BP हाय शुगर लो शुगर आसून कश्टतली आसात व्हेरिकोस प्रॉब्लेम आसात तशेंच इतर पिडेन कश्टतले आसा व्हेरिकोस तशेंच तकली गोळ येवची आसात उस्मोड आसली आसात लंग्साची पिडा आसलेली आसात एलर्जी आसलेली आसात कातीची एलर्जी रक्ताची एलर्जी आसलेली आसात तकलेची पिडा डिप्रेशन आसलेली आसात मायग्रेन आसलेली आसात सायनस प्रॉब्लेम आसलेली आसात वर्टिगो प्रॉब्लेम आसलेली आसात सोडियम उणें जावन कश्टतली आसात ही सगळी कुडीची पिडान कश्टतली जायती जाणां तुमच्या मध्ये आसात हांगासर ताच्या सांगात काम नासलेली आसात रीण आसलेली आसात विजा नासलेली आसात काम केलां सांबाळ मेळो नासलेले आसात रीण दिल्लें पाटी मेळो नासलेली आसात थोड्यांनी चीट करून पयशे काडून गेल्यात पाटी दिवनात असली आसात थोड्यांनी कामां हातीन धरल्यान घराची जाग्याची कामां हातीन धरल्यान पंता पवनान थंयच आसात थोड्यांचे जाग्याचे केस आसा कोर्ट केस आसा इत्यार जावना थोड्याचो जागो नांवार जावना घर बांदूंक मौन आसा जागो जावना असली परिगत आसा थोड्यांक घर जागो जाय जे मेळना थोड्यांक फ्लॅट जाय जे मेळना थोड्यांचे बिझनेस लॉसार आसा थोडे रिणांत आसात थंदिग्ध परिस्थिती आसा सुखा सांगाता दूख आसा कष्टा सांगाता संतोषी आसा या दोनांमध्ये आमी झुजोन आसाव जैतला बशें मागया तुमच्या हाताच्या दवरा हांव मागता ताचे प्रमाण मागा मंगळ जेसू जिवंत जेसो तुझे राम बरोबर आसता तुझे राम पाथी येता तुझे राम विश्वास दवरता तुजो मोग करता तूं म्हजो सांबाळणार तूं म्हजो राखणदार तूं म्हजो वैज तूं म्हजो काकूळ तुजो दर्यो तुझे राम पाथी येता सोम्यान जेसू बिरमोदीच्या दर्या काकूळ तिच्या सगोरा मुजेर बिरमोत पाव म्हज्या कुटुंबाचेर बिरमोत पाव म्हज्या कुटुंबाच्या सदनांतय बिरमोत पाव सुम्यान जेसू तुज्या काकुळतीन म्हाका पळय म्हज्या कुटुंबाक पळय म्हज्या कुटुंबाच्या सदनांक पळय सुम्यान जेसू तुज्या काकुळतीन तुजो आदार दी तुजें सकत दी तुजें बळ दी तुजें संरक्षण दी सुम्यान जेसू हांव म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुडींत जायते कश्ट आसा म्हज्या कुडींत आसलेली पिडा शिडा सगळी धुवन काड म्हज्या मतीची खंत बेजाराई सगळी पयस कर म्हज्या कुटुंबांत आसलेली पिडा शिडा म्हज्या कुटुंबांत आसलेले कश्ट वावंट म्हज्या कुटुंबाचे सगळे समस्ये तुका समर्पिता काकुळतीच्या देवा आमच्या कुटुंबाक आपड तुझ्या बेसावसो शिवर आमच्या कुटुंबाचेर वत आमची कुटुंबां कश्टांतली अनवरांतली विघ्नांतली निवार कामां नासलेल्या आमकां कामां फावो कर अडचणी आसलेल्या आमकां सुटका लाभय भलायकी नासलेल्या आमकां भलायकी दी सोम्यान जेसू आपड आनी आमी बरी जाता सोम्यान जेसू आपड आमकां भलायकी मेळटा आपड जेसू आनी हांव बरो जातलो आपड जेसू म्हाका भलायकी मेळटली आपड जेसू म्हाका सुटका मेळटली आपड जेसू म्हाका समाधान मेळटलें आपड जेसू म्हाका बरी न्हीद पडटली आपड जेसू म्हजें टेन्शन उणें जातलें आपड जेसू म्हजें डिप्रेशन उणें जातलें आपड जेसू म्हाका भलायकी मेळटली
आपट जेजो आनी हांव बरो जातलो आपट जेजो आपट जेजो गुणकर जेजो गुणकर जेजो गुणकर जेजो आपट जेजो हात बऱ्या हालेलुया 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 उला मरा उला मरा उला मरा उला मरा उला मरा विश्वासा उला मरा हालेलुया 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 जिनी ಎಂತ ಕಷ್ಟಬೇಡ जिनी ಎಂತ ಕಷ್ಟಬೇಡ हालेलुया 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 उला मरा विश्वास उला मरा जेजो 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 सोम्या निघून करच्या वयसा आम्ही तुका उला मारताव तुझ्या काकुळतीन आमचे दिसत घाल ओढतायडे आमका सांभाळ जेजो तुझी गुणकरची दैविक आमच्या शिरा निवडे तुझ्या पवित्र रक्त आमका दुनीतळ कर तुझ्या नावान आमका बरें कर तुझ्या नाव आमका गुण कर आपट जेजो बरी कर जेजो सुटका दी जेजो सुटका उला मरा विश्वास उला मरा हातुबार उला मरा जेजू तुमका आपडता हे वक्ता तुमच्या मोदेगात तो भवन असा तुमका तो आपडता तुमच्या विश्वांक तो आपडता तुमचे कष्ट दुःख बघतले विश्वांक तो आपडता तुमका गुण करता तुमच्या घराचेर या वक्ता त्याची काकुतीची सर वळयता उला मरा जेजो म्हणून मला तुमच्या भुरग्यापासून तुमच्या कसल्या कष्टापासून उला मरा तुमका सुटका दिता सुटका बघा सुटका सोडवण मागा काकुल मागा देवा मागा जेजू तुमच्यामध्ये भवन असा खऱ्या भवार्थान मागता या वक्ता ताका आपडता जेजू आपडता टच हील गुण कर जेजू गुण कर टच हाला शदल हाला शगबलला संदललाई आली शुआ टच हालेलुया जेजू हालेलुया चंचल जायना का कंगाल जायना का आस्तोलो पोत परिया लागी से हाव तुझा चंचल जायना का कंगाल जायना का आस्तोलो पोत परिया लागी से हाव तुझा जिनियेत्या कष्टा वेळा दोळ्यांनी बता दुकानी सुख रसलो तस सांभाळता सदा जिनियेत्या कष्टा वेळा दुनियानी दुनियानी सुग्रसलो तसु सांभाळता सुदा हालेलुया भगवान हालेलुया आमच्या थकलेच्या दोन्या सगळी पवित्र आत्म्या आमच्या मध्ये आपोवया जेजू म्हणटा हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना हांव तुमकां मजतदार दितलो तो तुमचे सवय रावतलो तुमकां जाणवायन भरतलो गिन्यानान भरतलो तुमकां देण्यांनी नेटयतलो फळांनी सजयतलो तो पवित्र आत्मो आमच्या कोट्या साली वरवीं आमच्या कोट्या चिंतां वरवीं आमच्या नापसंदाच्या जिन्नी वरवीं आमचे तातूंत पयस गेल्ल्या पवित्र आत्म्या फाटीं आपोवया
ये पवित्र आत्म्या हे पवित्र ये पवित्र आत्म्या हे पवित्र ये पवित्र आत्म्या हे पवित्र मुझे तई ये मुझे तई मुझे ये कुडीन थे मुझे कुडीन मुझे थे कुटुंबान थे मुझे कुटुंबान मुझे थे घरान थे मुझे घरान मुझे थे जीवितान थे मुझे जीवितान मुझे थे कष्टान थे मुझे कष्टान मुझे थे दुकान थे मुझे मुझे दुकान थे अकंतान थे मुझे आकांतान थे मुझे आकांतान मुझे थे कंतीन थे मुझे कंतीन मुझे थे बेसरायन थे मुझे बेसरायन मुझे थे सुकान थे मुझे सुकान मुझे थे दुकान थे मुझे दुकान ये थे पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या भलाई की दियों के संतोष दियों के समाधान दियों के कृपेन बरों के सत्यन बरों के देण्याने नेठों के पड़ाने सजों के ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ओढल्यान ये पवित्र आत्म्या 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 हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर तुझ्या कृपेच्या बेसवानी भर या सगळ्या भक्तिकाच्या मुखल्या रोधक वाढतक या भक्तिकाच्या बगले रोधक संगत या भक्तिकाच्या पाटल्या राहून त्यांचे संरक्षण कर या भक्तिकाच्या भीतर राहून भलाई की संतोष समाधान हो कर या भक्तिकाच्या वैर निरंतर आशीर्वादाने बेसवानी भर आपण पवित्र आत्म्या गुण कर पवित्र आत्म्या बेसवानी भर पवित्र आत्म्या टच हील 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 हालेलुया 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 तकलेच्या हात दोर या डोळे दांपण हे गीत गाऊया ये पवित्र आत्म्या आमचे देवोनी दुःख आमचे बोलू संतोष हाडून ये पवित्र आत्म्या आमचे देवोनी दुःख आमचे बोललो संतोष हाडून घे कष्ट तेल्याचे हृदांत मोगे कष्ट तेल्याचे हृदांत मोगे नीतीन जुष्य प्रेरण जाऊन ये नितीन जुस्या प्रेरण जाऊन घे मोगमाय पसासो आभाव रोगे मोग माय पसासो आभाव बरों घे दुबा विकाळजा भावार्थ जाऊन ये दुभावी काळसा भावात जाऊन घे ये पवित्र आत्म्या आमचे देवानी दुःख आमचे बदलून संतोष डोंगे पवित्र आत्म्या आमचे देवानी दुःख आमचे बदलून संतोष हात बऱ्या हालेलुया 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 हात वर हालेलुया 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 हाले निरंतर हालेलुया 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 हरगांचे जो गुलाबचे वरदान जो सगळ्या काळ संबंधित असमय बोलतो ते तुझा महिमा तुझा वरदान पवित्र आत्म्या हरगांचे जो गुलाबचे जो हरगाम पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 निठ्ठा तू बरे निठ्ठा तू बऱ्या सुमिया सोनमुगम गजलो जरा सुमिया दोन चार जोरान प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सुमिया सो आशीर्वाद घेऊन को तयार समिया गाविया गीत ये देवा ये देवोडा सक्रामेंता सास्तं नमन करूया पूर्वीला त्या रूपाबोधा नव्यो रीती आधार्या सोलवून वेच्या अस्कत विश्वा भावताचे बोलदिया जसे बापा तसे पुता उल्हासाने स्तुतीचा पृथ्वी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळ्यान हसिता तुका दोघांच्या स्पिरिता समसमी न वार्ता
प्रार्थूया. हे देवा, या विचित्र सक्रामेंताका तुझ्या कष्टांचो उगडास तू आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणीचो फळ सदांच आमचे देमबगी सरको तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मेस्तेरा मान करून आमकां देन फोव कर. अशा आमच्या सगळ्या जिवितांत जिवंत जेजू चेर अखंड विश्वास पात्येने बवर्त दवरूंक तुका मात्र वेसूं आनी आमकांतर साहित्य जोडूंक आमकां फोव कर म्हूण आमी मागता. जोची त्याने रास वर्सले ताय ससनाच्या ससना. आमेन. उभी राहूया. सदैव जाऊन सुमियाचे नाव आता आणि सदा आता आणि सदा सर्वता. सदैव जाऊन आता बार सांगा म्हणजे सदैव जाऊन सुमियाचे नाव आता आणि सदा सर्वथा आता आणि सदा सर्वता. सदैव जाऊ सम्याचे आता आणि सदा सर्वता. सदैव जाऊ आता आणि सदा सर्वता. सदैव जाऊ सदैव जाऊन सुमियाचे नाव आता आणि सदा सदैव जाऊन सुमियाचे नाव आता आणि सदा सदैव जाऊन सुमियाचे नाव आता आणि सदा सर्वता. सदैव जाऊ हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. भक्ती नाराधन वांटिले जाल्ले तुमकां अभिनंदन. मिसा गायती जावया. Somian kelo Santos ulas terami pavia Santos ulas ami pavia Disvo vai somian kelo Alleluia Alleluia Santos angavia Alleluia Ullasacha umalyan bor gavya ami Alleluia 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 Santos angavya Alleluia Ullasacha umalyan bor gavya ami Alleluia. मग जबाबनी न तुमका समीस्तांक
बाळू जेजूच्या पुंतळाक मोगसो स्वागत मागता. पास्करच्या काळार आमी आसां. ह्या पास्करच्या काळाच्या ह्या आठवड्यांत शुक्राराच्या दिसा ह्या देव टेंपलांत बाळू जेजूच्या पुंतळांत आमी एकठांय जाल्या. बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडच्याक जिवन जेजूचें समाधान आनी संतोश आनी सर्व बरेंपण आमच्या कुटुंबांनी आमच्या घरांत आमच्या कुडींत आसा करच्याक आमी ताजो उपकार मागून आयल्या. तर तुमकां समेस्ता मोगसो स्वागत मागतना एका मनाची काळजाची जावन विसाचें बलिदान भेटोवया, एकामेका खातीर मागया. प्रत्येक दिसा बसून मिसपेटयता डिरीक लोबो स्पेट, एरगसान मिसपेटयता सुनील लस्लिटा गोम्स दुबय. प्रत्येक दिसा बसून मिसपेटयता इवन आनी स्टीवन डिसोजा रुसाई वडो. देवदिन बेर्नार्ड डायस जत्म्या मिसता ज्योती डायस आनी कुटुंब पलडका. देवदिन बाबू आनी सेलीन मिनेजस जत्म्या मिसता एलिझा रेगो रुसाई वडो. एरगसान मिसपेटयता विन्सेंट कडोस आनी कुटुंब चिकमंगळूरू. देवदिन जेराल्ड लॉरेन्स पिंटो जत्म्या मिसता तेरेसा रेगो मुंबई. एरगसान मिसपेटयता पार्वती सुवर्णा पुत्तिगे. देवदिन स्टेल्ला डिकोस्टा जत्म्याक 10 वर्सां उगडास कडून मिसता मनिका डिकोस्टा मिलर मायवडो. बऱ्या भलायकेच्या ते पासून मिसपेटयता जॉन सुवारीस ताकोडे. प्रत्येक पासून मिसपेटयता वॉल्टर लोबो आनी कुटुंब पलडका. एरगसान जल्म दिसाक मिस एरगसान जल्म दिसाक एरगसान मिसपेटयता इवन डेलरॉय रोड्रिगस असो जल्म दीस. अच्छा जल्म दिसा एरगसान मिसपेटयता एलन आनी एवजिन रोड्रिगस आनी कुटुंब वेलंकानी वडो. हे सर्व रीते बसून मागया. आम्हा समेस्ता बसून मागया. जे कोणा मागतान बसयला सुडास कडून तांचे बसून ह्या मिसेच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जिवन जेजू ख्रिस्त थंय भोवमगाच्या भावानो, भयणीनो आनी मगाळ भुरग्यांनो, एक कुटुंब सावन पवित्र एवक्रिस्ताच्या मेजा भोंवती बाळोजीच्या पुणशेताक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता. प्रत्येक जावन आज आमची ते सवां मागणी हांगासर काणून हांगासर आयल्यात. आयची देवस्तुती जेजू सुम्या वळखोंक आपोवणें दिता. जेजू साबारांक दिश्टीक पडलो. आज मागण्या मुखार ह्या नव्या मुखार मिसेच्या बलिदान भेटयत आसतना आमकां सर्वांक एवक्रिस्ता मरी पात तूं दिश्टीक पडटा. तर त्या सुम्याक आमी कशें पळोवचें, त्या सुम्याक आमी कशें उलोवचें, त्या सुम्या सांगलें कशें आयकुचें तें आमच्या गमनाक भरून बाळो जेजू मरी पांच जाल्ल्या त्या सर बेसावांक अर्गां पाठोवंक आमी हांगासर आयल्या आसतना आमची कुटुंबां, बाबर्तेची कुटुंबां, बुरवश्याची कुटुंबां, मागण्याची कुटुंबां सावन परिवर्तन जावं आनी आमचे वाडे उर्बेवंत एकवटीत जावंक आनी आमची पिरगस कुटुंब सांगतास आमी सर्व ल्हानातशा व्हडां आमच्या बाळोक जेजूक प्रतिरूपकार सावन अर्गां मीस पेटोवंक आमी आयल्या आसतना ह्या पवित्र मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमकांच आमी आयती करया आनी सम्याक आमचे मदें आपोवया. नितळ काळसान हे पवित्र मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया आनी सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरू सांगता, मनान चिंतून तोंडार सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गौण अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच आमकां मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता फावो. Sumia kakut ke, Sumia kakut ke,
Somia Gauduta. महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा कुसळी आणि शांती ताच्या इष्टा सोसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गिंचाराया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिल वाजता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकता सोन्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या श्रोता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पापाचा आमची काकृत तू बापाच्या उजव्या पोस्ता आमची मागणी मानून घे तिच्या पवित्र ज्ञान सांगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया सर पदवेदार ससनाच्या देवा मनशां बोगसणेचें दिवन परतून तांकां तुज्या वेंगेंत घेवच्या खातीर जेजूच्या मरणान आनी पुना जिवनपणांत तुवें मनशा कडेन नवो करार सोंपयलोय ह्या कराराचो पास्का परबेंत संभ्रम करूंक तुवें आमकां फावो केलाय ह्या तुज्या मोगाचें देणें आनी बावर्थान वळखून आनी भक्तीन संभ्रमूंक तें आमच्या चिन्याची नव्या सालीन परगटूंक आमकां सुबाम करपाची आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससना धर्मदूतांचे कृत्य पुस्तकांतले वसाप पेद्रू आनी जुहांव लोकां लागीं उलोवन आसतनाच प्रधान याजक देवाळ्याचो कारभारी आनी साधुसेव ताचे सरशी आयले ते लोकांक शिकयताले आनी जेजू थंय मेल्ल्यांचे पुनर्जिवंतपण ते परगट करताले देखून तांचे ते रागान पेटले तांणी तांकां धरलें आनी सांज उतरली देखून रात फाल्यां जायसर बंदेन दवरले तरी तांची शिकोवन आयकल्ले जायते जण सतमानूंक लागले आनी दादल्यांचो संख्य चड उणें 5000 जालो दुसऱ्या जुदेवांचे फुडारी मलगडे आनी शास्त्री जेरुजालेमांत एकठांय जाले श्रेष्ठ याजक अन्नास आनी कायफास जुआंव आनी अल्सेंद्र आनी श्रेष्ठ याजकाच्या घराण्याचे सोमेस्त तांचे सभेक मेळ्ळे पेद्रूक आनी जुआंव सभे उजेर उबे करून तांचो असो विचार केलो खंयचे पदवेन वा कोणाच्या नांवान हें तुमी केलें तवळ पेद्रू पवित्र आत्म्यान बरोवन तांकां सांगी लागलो लोकांच्या फुडाऱ्यानो आनी तुमी मलगड्यानो एक थोंड्या थंय आमी एक दयाळ करणी केली म्हूण तुमची जट्टी करतात आनी तो कोणाचे पदवेन बरो जालो तें जाणा जावंक तुमी सोदना करतात
तर तुमकां समेस्तांक इस्रायलाचे सगळे परजे इतले आमी कळीत करता. तुमी कुर्सार मारिल्ल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो जिवांत केल्ल्या नाजरेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचे पदवेन हो मनीस बरो जावन तुमचे मुखार उबो जाला म्हूण तुमी जाणा जाया. तुमी बांदप्यांनी उपकार ना म्हूण काडून उडयल्लो फातर तो, पूण आतां तो करस्सू जाला मुल्या फातर. ताचे भायर दुसऱ्या कोणाय वरवीं सोडवून मेळोवंक साध्य ना, कित्याक आमकां सोडवून दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव आख्ख्या संवसारान देवान मनशांक दिल्लें ना. देवाचें उतार हें. देवाची वोडकार. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलो फात, जालो बांदपासो मुल्या फात. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलो फात, जालो बांदपासो मुल्या फात. सर्वेस्पराक दिन वासुया, कित्याक तो बरो, ताची विश्वासी दया ससनाक बाळता. तर इस्रायल ताका वाखाणू म्हणू, तासो विश्वासी मोग ससनाक बाळता. सर्वेस्पराची भक्त करतेली म्हणू, तासो विश्वासी मोग ससनाक बाळता. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलो फातो, जालो बांदपासो मुल्या फात. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलो फातो, जालो बांदपासो मुल्या फात. आपले सर्वेस्पराचें काम हें पळोवन आमी थटक जाता. दीस वो वायसो सर्वेस्परान केलो, संतोष उल्हास आमी पावया. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलो फातो, जालो बांदपासो मुल्या फात. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलो फातो, जालो बांदपासो मुल्या फात. हालेलुया, 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 हालेलुया. Disu a Iisus servesporan केलो, संतोष उल्हास तर आमी भोगया. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. जुवांव परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका. उपरांत तिबेरिया सरोवराच्या वेळेर जेजून परच्यान एक पवची आपल्या सिसांक दिश्टी पडलो. आनी अशें घडलें, सिमोन पेद्रू चवळो म्हणटा तो तोमास, गलिलियाच्या काना शाराचो नतानेल, जेबेदेवाचे पूत आनी जेजूचे सीस भितरलो एर दोग सांगाता आसले. सिमोन पेद्रून तांकां म्हळें, हांव मासली पागोवंक वेतां. तांणी ताका म्हळें, आमी तुजे सांगाता येता. अशें बायसन तो दोणीर चडले, पूण ते राती तांकां कांयच मेळना. दीस उजवडून येताना जेजू थडीर उबो आसलो. सिसांक मात्र तो जेजू म्हूण कळ्ळें ना. इश्टानो, कांय तरी मासली पडली गी म्हूण तांचे लागीं तो विचारी लागलो. कांयच ना म्हणून तांणी जाप दिली. तुमचें जाळ दुनीच्या उजवे बगल्याक उडोवन पळया, तुमकां मेळटली.
म्हूण म्हणटस ताणें जाळ उडयलें तर मासली इतली पडली तांच्या जाळां ओडूंक जालें ना. कित्याक जेजूच्या मोगाच्या शिसान पेद्रू लागीं म्हळें सोमीच तूं सोमी म्हूण सिमांव पेद्रून आयकतस. मासली पागतना काण दवरलें वयलें वस्तूर पेंगटा रेवडून ताणें सरोवराक उडी मारली. पूण येर्सीस मासलें बरयलें जाळ वडीत दोनीचेर पाठी आयलें. तडी तावून ते चड पयस नातले. चड म्हणे 200 हातभर जायत. तडी देंवतस थंय तांणी इंगल्याचो उजो आनी त्या उचार मासली देखली आनी थंय उंडोय आसलो. जेजून तांकां सांगलें तुमी आतां धरल्ल्यांतली थोडी मासली हांगा हाडा. देखून सिमोन पेद्रू दोणीर चडून जाळ तडीक व्हरून हाडून आयलो. जाळांत व्हडल्यो व्हडल्यो मासल्यो आसल्यो मेजून एकट्यान तेपन इतली मासली आजुनूय जाळ पिंजूंक नातलें. जेजून तांकां सांगलें येया आनी जेवा. तूं कोण म्हणून ताका विचारी. सिसा मदले एकल्यान धैर पावलें ना. तो सुमीस म्हूण ते जाणा जालें. कित्याक जेजू फुडें सरलो आनी उंडो हातीक घेवन ताणें तांकां दिल्लो तेस्परी मासल्योय तांकां दिली. मेल्ल्यांतलो पुनश्चीवन जाल्ल्या उपरांत जेजू आपल्या सिसांक दिश्टीक पडयलो. हे तिसरे फावटी. देवाचें पूत वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी भुरग्यानो बाळो जेजूच्या भक्तिकानो. एक कुटुंब आशिल्लें. ते कुटुंबांत 6 जाणां भुरगीं. ते एक जण चेडे ते एक जण चेडवां. आनी तातूंत 5 जाण बरीं शिकलीं. मलगडो शिकोवंक नातलो. मलगड्या भुरग्याक शिकोवंक अवकाश मेळोंक ना. आनी कश्टी कुटुंबांत मलगड्या भावान मलगड्या पुतान उरिल्ल्या 5 जाणांक बरें शिकयलें. बरें शिकयलें. वो 7वी जावन घरा रावलो. तांकां जागो आसलो. कायली कृशी सागोडी करना. कायली भायर कामाक वचून दीस काडना. भावांक भयणीक बरें शिकयलें. तीं बरें कामाक लागलीं. बरें करून लग्नाची वीत काजर पुरो जालीं. सक्कळी जालीं. सेटल जालीं. घरा आवय बापाय सांगता हो एकलो उरलो. ताका एक सादें शिकनातलेलें चेडूय मेळ्ळें. तोय काजर जालो. दोगां भुरग्यां सांगात तो आसलो. आनी केदाळाय हे 6 जाणांत 5 जाणां एक आनी शिकनातलो वो एकलोच. आवय बापाय हे पुता सांगात आसलीं. पूण पुता सांगात आसलीं पूण मेळीन मात 5 जाणांच्या मेळींत आसलीं. समजलें की 5 जाणांच्या मेळीन. कित्याक तीं तांकां इल्लेले पयशे धाडटालीं. फोन करतालीं. उलयतालीं. आनी वो कांय शिकोवंक नातलो. कश्ट काडटालो. हाका कांय ना. देखून आवयर म्हणचें तूं गी बुद्धू खंय हांगा कोणा गोत्तू. तूं गी बेप्पा खंय हांगा गी. अशें उलोवनशें आसलें. पूण जाल्यार हो आवय बापाय समज तो मोग करतालो. कितें करता ती प्राय पावल्यांत तांचे बरी हांवें चिंतल्यार जाता गी. ती तशींच म्हणून वो नेगेटीव काणी नातलो. पॉजिटीव काणून सोजी येतालो. गांवाक ती आयल्या वेळार हाका भायर दवरून तांणी मिटींग करचें. हाच्या लागीं विचारनासतना खंयची फंक्शनाची आवय बापाय जुबलेवाची डेट दवरची. हाका डेट दवरून ऑल पुरा फिक्स केल्या उपरांत मागीर सांगचें असल्या दिसा
प्रोग्राम आसा हाका कितें म्हणटात पळय लेखाकत काणगे नातली आनी वो म्हणटालो म्हजे लागीं पयशे नात म्हजे लागीं शिकप ना हांवें उलोवन कांय फायदो ना ताणें सांगिल्लें बरी नासचें अशें करतालो सगळ्यांक सांगूंक हाका धाडचें ते वताक वचून सगळ्यांक सांग तांणी येवन एसीन बसचें हाचे करना पुरा काम करूनचें ती भायर जावन आयल्या उपरांत हाचे करना कोंबी मारोवची कोंबो मारोवचो हाचे करना मांस हाडोवचें हाचे करना हॉटला वचून आनी काले हाडोवचें आनी पुरा अन्न घालचें जेवतना मांस हाचे उठून जेवंक ना ताजी बायल म्हणटाली कितले दीस पर्यंत तूं अशें सुसून व्हरताय ही गाडवां बरी खाथ्या बरी काम करताय तांचें आयकताय तुका एक लज म्हणली ना गे तुका एक मर्याद म्हूण ना गे तुका एक स्वाभिमान म्हूण ना गे तुजें सांगाता आमी ह्या नाली सायंत जियेज गे आनी तो बायलेक समजयतालो आळे बा देवान म्हाका अशें तर आसलां काल जाल्ल्यांत कालतो जाल्ल्यांत कितें उणें जाता तो व्हरतो करतलो देखून तशें बरें चिंतूंक वचनाका आमी कशें आसा तशें रावया ती थोडे दे आसतलीं चलतलीं सुदारशी आवय बापूय आसात उतर प्राय पावल्यांत तांच्या उतर प्रायाक तांकां आदार जावया तांचें तो कितेंय आयकूंक मेळ्ळ्यार आमी कांय मोती करचें नाका एकान आयकया आनी एकान सोडया अशें तो सांगतालो अशें जालें पूण कश्टी मनीस वावंट काडली कश्ट काडले कृशी केली बेडें केलें माडी दवरली जायतें जालें ताची ती जायती प्रगती आयली ताणें कारखान गेलें तोय बऱ्या स्टेटसांत जिवंक लागलो पळया तो नाका म्हूण उडयलेलो फातर तो मल्याचो फातर सगळ्यांनी ताका नाका म्हूण उडयलेलो पूण तो एका पावंडा पावलो आनी लोक ताका मानतालो ताच्या त्या बऱ्या गुणांक लोक ताका मानतालो आनी तो एका इलेक्शनाक रावलो आनी तो विन्नी जालो आनी अशें ताचें नांवूय वाडलें चडलें आतां उरल्या 5 जाणांक गांवाक आयल्या वळखतले कोण दिनात तांणी विचारल्यार म्हणचें तूं तासो पूत गे म्हणनात तासो भाव गे तूं ताची भयण गे तूं अशें आतां आनी भावाचो इल्लोसो मोग करूंक सुरू केलो केलें कित्याक म्हळ्यार ताका इल्लें नांव आयलें ताका एक एवॉर्ड मेळ्ळें ताका इल्लो मान मेळ्ळो मानाचो गनाचो मनीस जाला शिकप ना जाल्यार वडनी व्हडल्या गाडयेर तो येता तो ड्रायव्हर दवरला रियल एस्टेट बिजनेसांत इल्लेशें चड पयशे ताचेर जाल्यात पयशांत तांच्याकी इल्लोसो वयर आयला अशें म्हणटाना सगळ्यांनी भावाक कितें करूंक लागलें सगळ्या भावांनी सगळ्यांनी 5 जाणांनी हाका इल्लेशें पॉलिश करूंक पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हाणें पयलें कशें आशिल्लो वोट जाल्या उपरांत उसल्या पावडा पावल्या उपरांत तशेंच आशिल्लो बदलूंक ना उपरांत ती म्हणाली उपरांत कोरोना आयलें कोरोना उपरांत थोड्यांची कामां गेलीं गांवाक आयलीं घरांत रावलीं हाणें वच म्हणूं ना रावा मागीर म्हणाली बापाय लागीं आळे पूर आसतितलें तोत्तू कथा एकलो देखून उतलो वोट जाला तो तोत्तू कथा पोपळां माड नारळ पुरो तोत्तू कथा देखून इतलो वोट जाला देखून आवय पळय लागीं म्हणाली आमकां जागो वांटेकन दिवचे आमकांय येत्त भावान तांकां शिकयलें येत्त भावान तांकां काजर केल्लें येत्त भावान पुरा केल्लें मंगार केल्लें आतां वांटो हो जाय कित्याक ओडलो जाला त्या जाग्याच्या आस्ती वरवीं म्हूण ताणें चिंतलें आनी हो म्हणालो हांव ह्या आस्ती वरवीं वोट जावं ना कित्याक म्हळ्यार ह्या जाग्याचें घडुल्लें जाग्यागत वेता कामागाराक कितलें इल्लेशें उरोस त्या आवय बापायचें मेंटेनन्स घराचें मेंटेनन्स इल्लेशें उरोस ना म्हूण ना
पूण आसतना हांव वयर आयलो न्ही म्हजें काम आसा म्हजो गाम आसा म्हजें थोडें रियल एस्टेटीचें थोडें बिजनेस आसा तातूंत हांव वयर आयलो तुमकां वांटो जाय दिता म्हाका कांय समस्या ना बाबा आनी माय कितें सांगता तांकां सोडुल्लें मागीर ती म्हणाली आवय बापाय म्हाका 100 जाणां भुरगीं रे कशें तुका हक्क आसा बळे तांकांय तितल्यांत हक्क आसा देखून जागो समास वांटेकरीच जायत म्हणालो तो जागो समास वांटे केलो आनी बऱ्या कामार आशिल्लो परगांवांत आसलो पूत म्हणालो मायचें घर आनी जागो म्हाका जायचें आनी वो म्हणालो तुमकां खंयचो जागो जाय काण घेया तुमकां खंयचो नाका तो म्हाका दिया आनी म्हज्या मोगाच्या बाबणीनो ताका नाका जाल्लो जागो फातराचे कोज्याक आशिल्ले उदक नातले ती सुवात ताका दिली संतोशान ताणें काण गेलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो मनशा मुखार नाका म्हूण उडयलेलो फातर आतां त्या घरचो मोल्या फातर तो जाला सगळ्या भाव भयणीक जागो वांटून दिल्यार तांचेर तो रागार जावं ना मोगान आसा ताणें सपरेट जागो काण घेवन घर बांदून थंय रावला बापायन दिलो जागो तसो सांबाळन कशी करनासा पूण त्या जाग्यान तो ना ताणें दुसरो जागो काडून घर बांदून ताच्या बायले भुरग्या सांगाता तूं इंगड रावता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया नाका म्हूण उडयलेलो फातर जावं पावलो मोल्या फातर आमच्या कुटुंबांत थोडे फावटी हो कांय फायद्याचो न्ही हो कांय उपकारा पडचो न्ही हो भुमीक बार सिताक कार म्हणून अशें आमी चिंताव पूण आमकां आमच्या गरजेक पावचें कोणें त्यात मनशान उडार स्टोरीज त्यात मनशान एका इस्कॉलांत एक भुरगो आशिल्लो तो दुबळ्या कुटुंबांत येतालो ताचें घर कोलवांचें पाक्याचें घर ताच्या घरा करेंट नातुल्लो दुबळो भुरगो शिकोवंक साथ दिनातले बरें करून शिकोवंक वेळ नातुल्लो घरा करंट नातुल्लो चिमणी तेली नातलें थोडे फावटी गुरवार तशें होमवर्क करूंक जायनातलें देखून ताचें होमवर्क केदाळे बाकी उरतालें कित्याक ताका गाद्यान कुसूंक आशिल्लें इणें तोटांत काम करूंक आशिल्लें इणें कोरग्यांत उदक शिमूंक आशिल्लें लाटीचें उदक आशिल्लें वा न्हंयच्या काटाचें उदक आशिल्लें राती मोद्यान म्हणना 3 वरां म्हणना उदक शिमूंक असो आशिल्लें आनी आवय बापायक तांची आस्तत चड प्रमुख शिकप न्ही देखून शिकनाका रे होमवर्क तें आसूं दी उदक शिमूंक वच अशें तो घरच्याच कामांत मग्न जातालो शिकोवंक ताका टायम नातुल्लो आनी अशें तो भुरगो इस्कॉला वयतना होमवर्क कंप्लीट जायनातलें हरी एका टिचरांनी ताका मारचें हरी एका टिचरांनी ताका दुसुचें कांय तरी एका स्वरा असो कांय एका पोकरी भुरग्या असो कांय तरी सब्जेक्ट मॅटर आयलो जाल्यार ह्या चेड्या कंपेर करचें 2 पटी ताका फैल केलो जाय म्हणून कोणीय ताका सपोर्ट दिलो ना यू आर युजलेस गूड फॉर नथींग समजलें गी अशें म्हणून मुखेल मेस्त्री टिचरां बरोबर ताका सांगतालीं तो रडतालो घरा गेल्यार घरा सपोर्ट ना पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तो कान उडयलेलो फातर जाल्लो इस्कॉलांत 10वी जावन पास जावन गेलो उपरांतले शिकप शिकलो वयर गेलो एक उंचल्या स्थानाक पावलो तो उंचल्या स्थानाक पावलो आनी त्यात एचएमान ताका त्यात मुखेल मेस्त्रीन ताका ताच्या स्कूल डेक चीफ गेस्ट जावन आपयलो पळया चीफ गेस्ट कित्याक म्हळ्यार बंदप्यांनी नाका म्हूण उडयलेलो फातर जावं पावलो मोल्या फातर देवाक तें असाध्य न्ही देवाक तें साध्य मनशांनी चिंतयेत तो कांय फायद्याचो न्ही गूड फॉर नथींग म्हूण चिंतयेत कुटुंबान चिंतयेत आवय बापायन चिंतयेत घोवान चिंतयेत बायलेन चिंतयेत भावान चिंतयेत भयणीन चिंतयेत पूण देव चिंतिना हें आमी मतीन दवरूंक जाय मायन चिंतयेत सुनेन चिंतयेत जावयान चिंतयेत पण देव चिंतिना उडासतोर देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या सुवातेन आयच्या पयल्या वाचपांत सांत पेद्रू म्हणटा जेजूक तुमी खाण उडयलो हो नाका म्हूण उडयलेलो फातर तो तुमी खाण उडयलो ताका नाका म्हूण तो कांय फायद्याचो न्ही
पूण तोचसो जावं पावलो मुल्या फातोर पवित्र सभेचो मुल्या फातोर. हे 11 जण आपोस्तल आशिल्ले, गूड फॉर नथींग. तांकां वाचूंक बरोवंक येनातलें पेद्रूक, वाचूंक बरोवंक येनातलें. तूं कितें करतलो? मासली तशें काम करतलो. मासली पळया, आयच्या सुवातेंत आमी आयकता जेजू मरोन जालो, जिवन जाला म्हणली खबर हेणें तेणें मेळटाली आनी हेणें 2 फावटी जेजूक पळयल्लें आसा. पूण जाल्यारय थंयसर मस्त कन्फ्युजन आशिल्लें. कन्फ्युजन जाला गी ना गी तशें अशें सो पट गजाल तेणें सोर्न वेला हे पटी फटकेरी हें पुरा संगती आशिल्ली. आनी पेद्रोची मौत दाड्डी जाल्ली आनी तो देदोस्पर जालो आनी म्हणलो हें सगळें म्हाका नाका, हांव सगळें सांडटा आनी म्हज्या आदल्या वावराक फाटीं येता. कसलो वावर? मासली दोरचो वावर. आनी उरले म्हणाले तूं येता जाल्यार आमी येता, आमकां घाल्याक फायदो, आमी येता म्हणून ते सगळे गेले. 7 जण आसले, 7 जण सगळे गेले. 11 जाणांत 7 जण गेले. गलिल्या सरोवरांत पळया पेद्रो पळया, पेद्रो गलिल्या सरोवरांत सगळें जिवीत ताणें त्या गलिल्या सरोवरांत करशिलां. खंयसर मासली मेळटा, खंयसर मेळना, खंयच्या दिसा मेळटा, खंयच्या दिसा मेळना. तें बरें तें गोत्त आशिल्लें. आनी त्या दीस तो गेल्लो मासली मेळटा म्हणून. सगळी रात ताणें जाळगाळे मासली मेळोंकूच ना. एक खुरू पर्यंत मेळोना. चिंता तुमी कितली बेजाराय तांकां भोगली जायत, कितली बेजाराय, कितलें उणेपण तांकां भोगलें जायत. पळया कितली वावंट सगळी रात. फाटीं आयले ते थडीक फाटीं आयले. जिडीमिडी जाला, जिडीमिडी जाते आसा. फांत्याचो वेळ एक तरणाटो उबो रावला. तरणाटो पतें गाळून घेवन उबो रावला. मासली व्हरूंक आयिल्लो जायचे. हांकां कळोना कोण म्हणून. आनी विचारलें मासली मेळ्ळी गी? म्हाका इल्ली मासली जाय आसली व्हरूंक, आयला हांव. पेद्रू म्हणलो कांयच ना. त्या जाग्यार हांव आनी तूं आसलो जाल्यार काले म्हणट्यांक त्या तरणाट्याक तुजे दोळे फुटल्या ते. काले म्हणी तुजे दोळे फुटल्या ते. 2 कली आसा, झाडां कली आसा. इतले पुरासाणेन एक ते खुरू मेळोन मातली मेळ्ळ्यो गे विसरताय. चल देगिना गातो म्हणटे आसले. पेद्रू म्हणे कांयच ना. आनी ह्या तरणाट्यान आनी एक सवाल सांगले. आनी एक काले तुजें जाळ उजव्या बगले गे उडया. हांव आनी तूं आसलो कितें करत्या? उजव्या बगले 2 वच्चूंचे दांडो आसा न्ही व्हडलो, कळ्ळें? ते सोदून त्या तरणाट्याचे मांडे घालते आसले. चिंता सगळी रात मासली धरून पुरो जाला. थडीक पावल्यात सड्ड पयस ना ते. आनी म्हणटा उजव्या बगलेक उडया न्ही गे. समजलें? पीठ फुगत दवरला तुमी न्ही गे. पीठ फुगत दवरला. सकाळीं पोळे भाजूंक. समजलें? सकाळीं उठून बरें पोळे भाजीचे बांगड्याची कडी आसा, बरें पोळे खायचे म्हूण चिंतून न्हिदल्यात तुमी. सकाळीं उठ्ठाना पीठ फुगोवंक उत्त ना, तशेंच आसा, चूर वयला. ताचे पोळे जाता ते पोळे दड्ड पोळे जातात, कांय प्रयोजन ना. आमचे फुगोवना गे आज म्हणटात. आमचे फुगोवंक उत्त ना. पाद्रा कशें घडलें गो? आसून पळया आतां तवळ कळ्ळें गे. एकलो येता घरचो येजमानी. पीठ फुगोवना गे. ताका इल्ली सूर घाली जाल्ली, ताका इल्ली कमीर घाली जाल्ली. सूर तुज्या माथ्याक घाल म्हणटात गे ना. सूर तुज्या माथ्याक घाल. चल ताका ना सूर घाली जाल्ली. पीठ फुगोवना म्हणून हांव टेंशनार आसा. तें कर हें कर. आमकां कसो राग येता पळय. आमी चिंतलें जायना जाल्यार आनी मनीस येवन आमकां तेंच कोंकता जाल्यार कितें राग येता? वय गे न्ही, येता गे ना. पूण पेद्रूक तो राग येवना. तुजें जाळ दोनीच्या उजव्या बगले उडय म्हणटस पेद्रूक राग येवना. पेद्रून सल हांगा निकळ हांगा घू म्हणोना घालता 2 म्हणोना, धांवडोवना ताका. त्या मनशाचें तरणाट्याचें उतर ताणें आयकलें आनी झाड उडयलें. पळया पेद्रू जेजू म्हणून कोत्ता गे तो.
ಗೊತ್ತುನಾ कोण म्हणून तो ಗೊತ್ತುನಾ आणि जाळ्यान इतली मासली फोडली की फड्या म्हणजे मोगाच्या भावबणीनो आमच्या जिवितान थोडे पडी भरती हे जे जाल्यार थोडे पडी भरती हे जे जाल्यार आमी मागलेले मेळचे जाल्यार आमचे थंय समृद्धी रुता जायचे जाल्यार आमचे घर आनी घराणें बरोवन अमतोचे जाल्यार आमी पेल्यांचे इल्लें आयकचें दुसऱ्यांचें आयकचें हां बायलेचें आयकचें गोवान हां तुका घालूंक वता भिंडी सोलांगी तूं थंयतान तुका हाडलेलें न्ही आमच्या कुटुंबाची तुका घालूंक वता सोलांगी अशें म्हणूंक जायना ताचें इल्लें आयकल्यार तुज्या घरान समृद्धी येता घरांत उखल जाता ना कितें करतात उखल जाल्या उपरांत हां हां तुका दूद करचें करता काम हां घर भरतात हां घर भरतात तेंगी घडाई नाल्ल तांदूळ बुल्ल भरतात कित्याक भरचें हां हां कित्याक भरचें कित्याक म्हळ्यार घर भरोवन उमतोचें समृद्धी दूदी उमतो बळे हां दूदी बरोवन उमतोचें कितें समृद्धी हां समजलें एकलो मुडो वयतलो घरांत दोगला कळ्ळें गी कोणाचें बोवाचें घर ओडता कळ्ळें गी मुडो मुखार लोळयचे फाटी लोळयचे हां तो फाटी लोळयतलो कित्याक म्हण विचारलें ताजी समृद्धी पुरो म्हज्या घरा बरोवन दी तो तशें जायना तशें करूंक जायना पण समृद्धी देवान दिवची देखून आमच्या घरांनी समृद्धी हेजे जाल्यार म्हजे थंय इल्लें बरोवन अमतोचें जाल्यार हांव हेरांचें आयकचें भुरग्यांचें आवय बापायन आयकचें थोडे पटीन आवय बापायचें भुरग्यांनी आयकचें बायलेचें घोवान आयकचें घोवान बायलेचें आयकचें तुका घालूंक वता भिंडी सोलांगी म्हळ्यार जायना समृद्धी येना पेद्रू आयकलो कोणाचें हां कोणाचें त्या तरणाट्याचें जेजू म्हूण गोतूना मागीर कळ्ळें ताका जेजू म्हूण त्या तरणाट्याचें आयकलो पेद्रू आनी जाळ उडयलें आनी इतली मासली बोडली समृद्धी थंयसर पळय रुतास जाली उपरांत जुवान म्हणें तो जेजू तूं जायचे उपरांत भितरल्या मुस्तायकार आसलो खाली पेद्रू कळ्ळें इंडियन टाय आसा पळय ताचे वयर वस्तूर हळक उडलो धांवन येयलो सोम्या म्हजे तोंड पयस हांव एक पातकी मनीस कळ्या अशें समजलें गी हां उपरांत जेजून पळयात तांकां पुराय तें करून दवरलें मासली बकरी पुरा दवरलें हे जेवा आनी ताणें बकरी मोडली मासली दिली तांकां पुरो उडास आयलो तो जेजू म्हण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज जेजूक आमी अशें राखून दवरूंक जायना ताणें ताच्या पळय आतांच किड्याचे गुर्त दवरनी बुराक दवरनी हे जायी ताच्या कडवळांत व्हडलो बुराक दवरनी हे जायी ताच्या आतांच्या बुराकांत म्हजी बोटां घाली जायी ताच्या कडवळांत म्हजो हात रिगय जायी सांगतो मासा बरें आमी जेजूक एक्सपेक्ट करूंक जायना तो तसो वळसो ना आमचे मदें तो येतलो एका भिकाराच्या रुपार तो येतलो एक गरजेवंताच्या रुपार तो येतलो भुकेल्ल्याच्या रुपार तो येतलो एका थानेल्ल्याच्या रुपार तो एक तरणाट्याच्या रुपार एक चलयेच्या रुपार एक उतरप्राय स्त्रियेच्या रुपार एक दादल्याच्या रुपार तो येतलो तरातराच्या रुपांनी तो येतलो आमच्या घरा म्हज्या लागीं जेजू येतलो ताका वळखुवचे प्रयत्न करी जाय ताका आयकचें थोड्यांक तरणाट्यांचें आयकूंक नाका थोड्यांक म्हाताऱ्यांचें आयकूंक नाका थोड्यांक तांचें आयकूंक नाका आमी आयकचें कित्याक तो जेजू जावंक पुरो गुर्तू ना म्हाका कशें म्हळ्यार पेद्रू आयकलो तो गुर्तू ना तूं जेजू म्हणलो तरणाट्याचें उतर आयकलें न्ही गे हां देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी हेरांचें आयकत हेरांक आयकत रडतल्यांक आयकत भुकेल्ल्यांक आयकत तानेल्ल्यांक आयकत उक्त्या आसल्यांक आयकत बंदेत आसल्यांक आयकत तो हांवें जेजूक आयकत देखून जेजू म्हणटा जें कितें तुमी म्हज्या ल्हाना भावा भयणींक केलें तेंच म्हाका तुमी केलें एक घडी बरो दोळे धांपया आमी क्लोज आयस आनी जेजूक पेल्या थंय आयकूंक पेल्या थंय पळोवंक कलतेपणान हांव तूं बुदवंत न्ही हेरी म्हजें प्रास बुदवंत आसा म्हणलें 7 जाणां जावंक पेल्याक कलतेपणान आयकूंक तांचें मानून घेवंक
करपा मागया बंदप्यांनी उपकार नमण उडयल्लो पातोरू जावं पलो मोल्या पातोरू तसलोच तो व्यक्ती जातलो एक दीस मोल्या पातोरू म्हणलें चिंतया कलतेपणान देवाची कुशी करच्या फुडें सरया आमीन. देव आमचो सर्गीचो बाप उदार मनाचो आनी कलत्या काळजाचो पबडतान आनी मोगान जें कितें आमी मागता तें आमकां तो दिता. तर ह्या पवित्र वेळार आमी आडिल्ली सर आमची मागणी त्या सवां आनी काळजाचे अत्रेक सुमया समोर आतां आमी दवरया. आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बालक तेजोच्या नव्यानं मोगळा बाप्पा पोय सभेच्या सर मुखेलांनी याच्या धर्मिकांनी बऱ्या भावाची जिणेन ज्यो ज्यो साक्षी जावन तांच्या पुढचे मेलपांगतो जावं तुझ्या सक्तें बर म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बालक तेजोच्या पायातळा आयलेल्या सर भक्तिकाची स मागणी आयकून तांच्या काळजाची आशा बगय आनी ज्यो ज्यो दाखयलेल्या वाटेन सोंगोन कुमा कर म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बरे भलायकी आशा हांगासर आयलेल्या सर पिडेस्तां बरे भलायकेचे देणे पाव कर जिणेन सदां तोचे कुशी कलते मना घालूंक शिकय म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जावच्या वावराक आनी येवजना आदार दिवच्या सदांनी सेवा पटोवच्या धार्मिकांक आनी स्वयंसेवकांक तुझे दराळ बेसांव दिवन तांचे जिवीत सोबय म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बऱ्या आनी उदार मनान आयच्या दिसाच्या जेवणाचे प्रायोजक जाल्ल्यांक जेवण दया करून ओवरल्यांक सुदारचेल्यांक आनी आमकां सर्वांक तुज्या बेसांवांनी बर म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा आमची मागणी तूं स्वीकार कर. जिणे येवचे सर कश्ट पिडा अरे की आमी पुनर्जीवन जाल्ल्याचे जोगू समर्पण दिवया. आस्तो सुचेजू ह्या मिसेच्या बलिदाना मुखांत आमकां सर्वांक वळखूंक आपणें दिल्लो. ह्या दिशेन तुजे समोर दवरली सर मागणी दयेन मानून घे. इमे मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. भेटैता बापा उंडोवाय तुका दयेन तुगे काळीक आमची तुका ती मान बोरी. भेटैता बापा उंडोवाय तुका दयेन तुगे काळीक आमची तुका ती मान बोरी.
आमचे तुका ओपून दिता खुशी तुझी करता भेटयता बापा ओंडवाय तुका दयेन तुगे आणि आमची तुका ती मागोनी ओंडवाय नाडू तुझे मुखार येता जेजू ख्रिस्ताच्या मासारतान बदल म्हणून मागता म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर्वदेव पाबान तसलें जामून मागत हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकानी महिमेक आमच्या आणि अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ प्रितीच्या बापा पास्काचो गुटू संभ्रमून इंदाना हाडून आमी तुका ओपून दिता तूं ती बदलून सगळे वरवीं वर्तें देणें तुजें जिवीत आमकां दितलोय म्हूण आमी जिव्या बाबार्थान सत मानता हें पवित्र देणें घेणें संपूर्णपणे सफळ करूंक ह्या संवसाराच्या वंदण्याक पाठ करून सर्गीच्या अत्रेकान आमची काळजां आसूं दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर काळी आमी तुका वाकणूक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदी करून ह्या उत्तम काळा तुजे महिमेची कीत आनी वाकणी वर्त्या दाबाजन आमी करची कित्या जेजू जालो आमची पास्कांची बली तूंच तो दुलो निराप्रदी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो आपूण मरणांतनी आमच्या स्मरणाचो नाश केलो आपूण पुन्हा जिवन जावन नवें जिवीत आमकां ताणें दिलें देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादा उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गेचे सदळबाव निरंतरी गायता तुजे मुखार पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संवसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच सर्वेस्पराचे नावी ताकाच ओ सर्गी तुकाच ओ सर्गी तुकाच बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदिनी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्याची जो क्रिस्तची खूड आनी रगत आपल्या कुशीन कस म्हणून सोंसोवच्या आदीं ताणें वंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयाच आनी खायाच ही म्हजी कूड तुमचे वासो समर्पणची
त्याचपरी जेवण तसं ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या अशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सश्टी खरारेचें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वरवच्चलें. हे म्हज्या उगडासां करात. बावार्थाचो गूण आमी परगटया. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमतो. तुझे पुन्हा जीवन पोन आमी परगटा. तुझ्या येण्या सुम्या जेजू आमी येता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो वंडो आनी सडवणेची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केला देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्यान एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारार विस्तारलेली तुझ्या पवित्र सभेस उडास करी. लिओ आमचो पापा पीटर पोल आमचो गोडी बापा आनी सगळी आसा की वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां तुजी इश्टगत इदोन तोरेल्या समेस्तां तुजें परचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरे देवाच्या माय संगती तिचो पती भाग्य वंजूजय भाग्य वंदर दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच वरवीं त्याच संगता त्याची जोत पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. बोमगाळ भाऊ भयणीन आमच्या सर्वांनी आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयली प्रार्थना तिरकेन म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्ल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थाळणीत पडोवं दिवं नाका पण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान समेस्तां आमकां अवकाश दी. सर्गींची बागान आमच्या सडुंदराचे जो क्रिस्ताचें येणें बरोवशा अत्रिक्तेला आमकां जे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतींत दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांतीन एकवटान सांबाळ. तूं चेतन राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकां क्रिस्ताची शांती आमी पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढते आमची काकूट. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढते आमची काकूट.
काढते रे आकाशातील ई देवाची सेली संसारची पाप काडटा ती सेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सहभागी Samia tembidenche maka pavona Mujutran maka banek कुमगार पाकातामी जिबेर सेवनसो Somyadikan sergice Poshanati jinice Deiviki datam kamogan निक्तांचे ती सौम्या देणे तुझे Somyadikan sergice Poshanati jinice Deiviki datam कामोगान निक्तांचे ती सौम्या देणे तुझे जीविता सुगुणो तुमका अमृता सस्ती जीविता तुमका वापयता जीविता सुगुणो तुमका अमृता सस्ती जीविता तुमका वापयता खया खया आमजया सर्गीचे मना कांदा दोसया सौम्या दिकान सर्गीचे पोषणती जिनेचे दैविकी दाता तमोगाने त्रांचे सौम्या देणे तुझे मोगासो उपादेस्तुमका अंदिता सेवेसो संदेश प्रसारो कांधता मोगासो उपादेस्तुमका अमृता सेवेसो संदेश प्रसारो कांदा गया गया सर्गी दया नाना बावडांग मोजा आधार जया सौम्या निकाल सर्गीचे पोषणती जिनीचे दैविकी दाताम कामोगान निकांचे ती सौम्या देणे तुझे
प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, दयाळ्यान तुवें आमची सोडवण केली, तर दयाळ्यान आमकां सदांच सांबाळ. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली, तशेंच तुज्या पुना जिवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. बशा मोगळ भाव भयणीनो, बाळू जेजूच्या पुंतळाक तुमकां मोगसो स्वागत मागता. पास्कांच्या काळार संभ्रमाचे दीस जायते आसात तरी वेळ करून फुरसत करना ह्या बाळू जेजूच्या पुंतळाक तुमी आयल्यात. पयस पयस तावन तुमी आयल्यात. बेळमण तावन, खरकळ तावन, एने वेलतांगडी तावन, एने फोजीर तावन, मंटवळ तावन, एने पेरार तावन, मस्त जाणां तुमी आयल्यात. किन्नेगोडी तावन, निड्डोडी तावन, मस्त सोम्याक सोदून तुमी आयल्यात. सोम्याचो आसरो मागून आयल्यात. सोम्याची बेसांवां मागून आयल्यात. खंडीत तुमकां शाबासकी फावो. ऑनलायनीर जायतीं जाणां हें नवें करतात, तांकांय शाबासकी फावो. शुक्रार असो एक दीस पवित्र दीस सोम्या खातीर आमी करसिया. आराधना मुखांतर सोम्याची बेसांवां जोडया. देवाचें उतर आयकून आमचें जिवीत तें नीट करचें प्रयत्न करया. नव्याना मुखांतर सोम्याची कृपा बेसांवां जोडया. देखून ह्या शुक्राराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगसो स्वागत म्हणटा. ह्या शुक्राराच्या भोव पवित्र दिसा ह्या पुंतळाक येया. मागण्या रितीन वांटेली जावया. सोम्याची बेसांवां जोडया. येवच्या शुक्रारा सर्व भुरग्यां खातीर मागता. भुरगीं रजेंत आसात. वायट सवयेक, वायट संगतींक, खोट्या स्पिरिताक ती बली जायनातले बरी तांकां संरक्षण मागून येवच्या शुक्रारा विशेष मागणी तांच्या खातीर आमी करता. देखून सगळ्या भुरग्यांक हाडून तुमी येवंक जाय म्हूण ह्या मुखांतर विनंती करता. हर एका शुक्रारा सकाळीं 6:30 वरांक बाळू जेजूच्या मनाक मीस नव्यान पवित्र तेलाची मागणी पिडेस्तां खातीर मागणी आसा. सकाळीं दैवीक 10:15 वरां दैवीक काकुळसो तेर्स, 10:30 वरां सक्रामेंताचें आराधन पिडेस्तां खातीर सुटकेचें भलायकेचें मागणी. 10:30 वरां मिसाचें बलिदान, देवाच्या उतराची परगटणी, उपरांत नव्यान पवित्र तेलाची मागणी, उपरांत भक्तिकां सर्वांक कामाक जेवण. ह्या शुक्राराच्या भक्ती कार्यांक तुमकां मोगसो स्वागत मागता. व्हड संख्येन ह्या पुंतळाक येया. सोम्याची भरपूर बेसांवां जोडा म्हूण विनंती. स्टॉलाक भेट दिया. बेंजार केल्लें मीठ, तेल, कोंतां बेंतिनो, रेलेको, इमाजी, नवें उदक पवित्र केल्लें तें, तशेंच जायते संगती थंयसर आसात. ह्यो आमचे सर आत्मीय झुजावेल्यो झुजोवंक जाय जोडूंक आदार दितात. भक्ती वस्तू वापरूंक तुमकां उलो दिता. तशेंच दैवी वखदां, डिवायन मेडिसीन, गांठी दुखी, तशेंच गॅस्ट्री पिडेक, तशेंच आस्थमा पिडेक, भुरग्यां पिडेक वखदां थंयसर आसात. तरातराची दुखीचीं तेलां आसात. ही घेवन असो फायदो तुमी जोडचो. मिसां तुमी स्टॉलान दियेत, नातल्या ऑफिसान म्हजे लागीं दिवयेत. तुमच्या ते सामां खातीर मिसाचें बलिदान आमी भेटयता, मागता. तुमकां ते सामां आसात तर ह्या पुंतळाच्या त्या बॉक्सान तुमी घालचीं. हांगासर आसलेल्या बॉक्सान घालचीं. आराधनाच्या कपेलांत बॉक्स दवरला तातूंत घालचीं आनी तुमच्या ते सामां खातीर आमी निरंतर मागतल्या. दनपारांच्या जेवणाक कुमक करच्याक तुमचे लागीं विनंती करता. सगळे स्पॉन्सर दिवंक कश्ट जातात तरी तुमचें गांव कितलें साध्य आसा तितलें तुमी दिया. पुल्लेपलाची पाकडी दिवन सांगात दिया. आनी गोडी हाडला म्हणटात. तेंबे मेळोवन कितें जाता, वळ जाता म्हणटात. तशेंच तुमी दिल्लें गायिल्लें दनपारांच्या जेवणाक आमकां आदार जातलें. दनपारांच्या जेवणाक जायतो खर्च आसा तुमी जाणात. देखून तुमच्या घरांनी जल्माचो दीस, काजाराचें कार्य, मिसां आसतना, वर्साची म्हयन्याची मिसां आसतना, तशेंच एनिवर्सरी आसा तर, कुमगार आसा तर, वा संभ्रम आसात तर ह्या पुंतळाचो उगडास करा. जेवणाक कुमक करा. आनी खंडीत आमकां मस्तो आदार जातलो. आनी आमी संवेस्तां तुमचो उगडास करून तुमच्या खातीर मागतल्या. सोम्याची भरपूर बेसांवां तुमी जोडतल्यात. देखून उदार मनान जेवणा बाबतींत कुमक करच्याक विनंती. कावन्सिलिंगाची मांडावळ, आत्मीक समोलनाची मांडावळ हांगासर आसा.
तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन संगी विशेष मागणी आमी करता. तुमी केदाळा येवी येत पूण येता आसतना तुमी फोन करन आयल्या बरें. तुमकां राखूंक पडचें ना वा निराशी जावन फाटीं वचूंक पडचें ना. जायते कडेन मागण्याक म्हाका आपयतात, हेणे तेणें जायते कडेन हांव वयतां, तशें जाल्ल्यान थोडे फावटी हांव हांगा आसना. अशें म्हणटा आसतना तुमी फोन करन आयल्यार तुमकां वेळ दिता. त्या वेळार तुमी आयल्यार खंडीत तुमकां बऱ्याक पडटलें. हर एक शुक्रारा हांगासर कुमसारां आसात. सकाळीं 9:30 तावन 11 वरां पर्यंत कुमसारां आसात. 61 कुमसार जावन मिसाच्या बलिदानान वांटिल्ली जावन कुमगार सेवंक तुमकां अवकाश आसा. असो फायदो जोडूंक तुमकां हांव उलो दितां. यात्रेक पयलीं वेलंकाणीक हांवें मेच्या 11, 12, 13 आनी 14 तारीख म्हणली. सुमार लगभग 30 नांवां मुसर आयल्यांत आमकां 50 नांवांची गरज आसा. कोणाक येवंक आसा तर तुमी गडाय करिनासतना येवच्या शुक्रारा भितर नांवां दिवचें. जर तर नांवां येनात जाल्यार फुल्ल येनात जाल्यार आनी आमी हें पिकनीक मुखार घालतले. हांव सप्टेंबर म्हयन्यांत ऑक्टोबर म्हयन्याक घालतले हांव. कित्याक म्हळ्यार आतां कठीण दग आसा म्हणटात, वचोंक इल्लेशे त्रास जातात. कठीण दग आसा आनी ते आनी कितें दग आसा. AC बस जाल्यार वाटेर दग गंड आसा. देखून मुखार घालचे चान्स आसा. कोणाक वचोंक येत म्हणून जाल्यार ह्या तेंपार तुमकां काही नांवां आयलीं जाल्यार वयता हांव, ना जाल्यार इल्लेशें फाटीं घालतलें हांव. देखून येवच्या शुक्रारा भितर नांवां दिवंक आसल्यार दिवचीं, ना तर उपरांत तुमकां सांगतलो. आतां रजेचे दीस भुरगीं घरा आसात. हप्त्यांत एक दीस शुक्राराचें भुरग्यांक पुणतळा घडा. तुमच्या खातीर तुमच्या भुरग्यां खातीर विशेश मागता. सोम्याची कृपा खंडीत जावन भुरग्यांचेर आसतली आनी ती प्रगतीच्या पावंडाक पावतात. देखून भुरग्यांक व्हड संख्यान आपूण हाडूंक ही तुमचे लागीं विनंती. आमच्या भुरग्यांक हांगासर समर कॅम्प आसा. आयतार, सोमार, मंगळार 3 दिसांचें. देखून सर भुरग्यांनी ह्या कॅम्पाक हजर जावचें. कॅम्पाच्या खर्चा बाबतींत कांय म्हणी उदारपणान कुमोक करूंक आशेतल्यांक तुमकां स्वागत आसा. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन ह्या कॅम्पा बाबतींत आदार दिवच्याक तुमचे लागीं विनंती. आयच्या दिसा आमकां हांगासर अपुर्बायाचें संगीत दिवन कुमो केल्ली आसा. भाऊ मॅक्सिम मोरास सोयकाळसान तान उपकार बावडटा, देव बरें करूं म्हणटा. तांकां सांगात दिल्ल्या आमच्या सर भयणींचो उपकार बावडटा. तशेंच आमची धर्म भयणी आसात, त्या मापान आमकां तांणी आदार दिल्लो आसा. ह्या सर धर भयणीचो काळजान तान उपकार बावडटा. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. कुमगार वांटूंक तशेंच आमकां आदार करचो ब्रदर आसा, ब्रदराकी देव बरें करूं म्हणटा. हेचें मिसाचें बलिदान भेटोवन कुमसाराक आमकां त्या मापाचो मोठो आदार दिल्लो आसा. बाबा दिपक नरोना तांचोय काळजान तान उपकार बावडटा. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयच्या दिसाची देवस्तुती अपुर्बायान मांडून येल्ली आसा. तशेंच जेवणाक थंयसर वावंटकांड कुमो केल्ली आसा. मिलार माय वाड्या घरान उरकार आसूं वाड्या घरान आसूं काळजान तान उपकार बावडटा. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयच्या दिसा हांगासर अपुर्बायाचें चित्रीकरण करन हें दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलार प्रसार करच्या आमच्या बाबा नांव कळ्ळें मा डेन्झिल लॅन्सी सो काळजान तान उपकार बावडटा. आज पयले फावटी ताणें हांगासर येवचें. तुका स्वागत म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा. तुज्या सरमिसांवाक बरें मागता. आर्शाकी देव बरें करूं. आलतार भुरगो एकलोच आसा, तुकाय देव बरें करूं. समेस्तांक देव बरें करूं. आयच्या दिसा जेवणाक आमकां कुमो केल्लीं आसात. तांची नांवां वाचूंक सांगता. दयाकर मुखार येवन मानाची वात प्रधान याजकाची स्विकार करची. सुनील लस्लिटा गोम्स दुबाई, फ्लोरिन पेरेरा बेळवाई, तशेंच तेरेजा रेगो मुंबय. हे सर्वांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. सुमयाची भरपूर बेसांवां तांचेर मागता. नव्यानाचें गीत आमी गावचें. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आयक आमची मागणी. जेजू
बिसंगल ऐक आमचे त्यांना भुरगे सांगत राव समज संतोष म्हणटा समी तो मनशां इश्ट जावन जेलो सर तरांच्या गरजांनी मनशां पावलो पिडा गुण कंदई वयज म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेण्यारां शिकयलो लोजीचो मेस्त्री म्हण वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशाक तांच्या सर गरजांनी तो पावता प्रागसूचे जो बळो म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता देख नेकडी बरोबर श्यां दैती ते सवा भाव भयणीनो तुमी हांगासर घालतात आनी आमचे खातीर आमचे लागीं मागोवंक विनंती करतात आजूय जायती ते सवा हांगासर आसात तुमचे मुखार उसान सांगता आसतना जर तर सर्ती ते सवा तुमचे आसात तर ह्या ते सवा सांगता मौनपणी तुमी कुटसूंची ती सणां बरी भलायकी मेळोवंक 10 जाणांक गल्फांत कामांत बदरती लाभोवंक 5 जाणां झुजा वरवीं गेल्लें काम परत पाटी मेळोवंक फुडार बरो जावंक 10 जाणांक बरी सैरीक लाभोवंक एडवर्ड प्रकाश म्हणल्या एकल्याक पाटीचें ऑपरेशन जाल्लें आसा पाटीन दूख आसा व्हरोंक जायना अस्को जाल्लो आसा ताका बरी भलायकी मेळोवंक 20 जाणां बरें काम लाभोवंक 17 जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक 5 जाणां जाग्याचे समस्या परिहार जावंक 2 जाणांक घर बांदपाचें काम सोबीतल्यान पंता पावोवंक एकल्याक जाग्यान रस्ते वाटेचे समस्या परिहार जावंक एकल्याची गुमटेची शिरेची तकलेची दुखून जावंक एकल्याच्या पाटीच्या कण्याची कुशीच्या बरींची दुखून जावंक एकल्या कुडींतली गॅस्ट्रिकाची सगळी पिडा गुण जावंक एका कुटुंबान शांती समृद्धी रास करूंक एकल्या कुटुंबान परगांवांत असलेल्या सर्वांक कामान बदरती फोव जावंक एकल्याची रीण फारीक करूंक कृपा आनी समाधान संतोष फोव जावंक एकल्यान दिता म्हूण पयशे बसलेले पयशे वेळार दिवंक एकल्या रीण दिल्ले ते पयशे पाटी मेळोवंक एकल्या रीण फारीक करूंक कृपा मेळोवंक एकल्याच्या क्रिस्तीचेर बेळ्याचेर आशिर्वाद लाभोवंक लागलेली कीड सगळी पयस सोरोवंक आनी समृद्धी रुता जावंक एकल्याच्या बरोबेलान बरें उदक फोव जावंक 5 जाणांच्या कृशीन बरो फळ लाभोवंक 2 जाणांची काजराची कार्य बऱ्यान जावंक 3 जाणां तकली पटापट मायग्रेन गुण जावंक 3 जाणां अती धरली सगळीं कामां शाबीत्यान पंता पावोवंक एकल्याच्या फ्लॅटाचें काम बऱ्यान जावंक एकल्या बरोबर जागो फोव जावंक एकल्या चलयेचें सेसवणें जावंक नेगेटिविटी एनर्जी पयस सुरोवंक पॉझिटिविटी एनर्जी रुता जावंक परिक्षे बऱ्यान बरोवंक आनी डिग्री कंप्लीट करूंक कृपा मेळोवंक एकले MBBS तरणाट्याची फायनल एग्जाम बऱ्यान करून शिकोवंक बऱ्यान बरोवंक आनी बरे रिजल्ट आपणावंक आधार मागोवंक 10 जाणांची दोळ्यांची दिश्ट सारकी जावंक एकल्याची विजा काडूंक दिल्ले 4.5 लाख रुपये पाटी मेळोवंक 2 जाणां पांय फ्रॅक्चर विकेन्स गुण जावंक 5 जाणांक भुरग्यांचे देणे फोव जावंक एकल्याचे ग्रंथोकोल आसा तें बऱ्यान जावच्याक आधार मेळोवंक 7 जाणांक रिपोर्ट नॉर्मल येवंक 10 जाणां पांयां शुगांठी दुखी पेंकट दूख गुण जावंक 5 जाणांच्या गल्फांत जावची झुजां विगेन्स रावच्याक मागोवंक विनंती 10 जाणां आमाल पिवड्यांत सोडोवंक बरी भलायकी फोव जावंक 5 जाणांक आमोरी तेरसा वेळार मोबायलांत पयस रावंक आनी मान आनी ध्यान आनी मागण्यान जिवीत क्रिस्ता समर्पण करूंक आदार मेळोवंक 35 जाणां तरातराच्या गरजां खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आसा तांचे खातीर आमचे खातीर मागया दिमी घालया आमचे हात उबारया सगळे आमचे समर्पण करया सगळे आमचे समर्पण आमचे कुडीचे समर्पण आमचे मोतेचे समर्पण आमचे घराचे कुटुंबाचे समर्पण आमचे पिढे शिडेचे समर्पण आमचे सगळ्या त्या सावांचे समर्पण करया आमचे हात उबारूया सर्व साव देता सगळी सर्व साव देता सगळं म्हाका सोडवंदाराक हांव समर्पी सगळे आमचे कश्ट गंत बेजार आहे दुख सगळे समर्पण म्हणूया सर्व दिता सर्वस्व दिता सगळं म्हाका सोडवंदाराक हांव समर्पी सगळी आमची मागणी संगता गोंथोन बाळका जेजू समर्पण करया हे बघेवन जेजू बाळका तुझी सर्पदवी अजय पयता रान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव देखोलो आसता तुका पातीन उलो मारलेल्या सकडांक दिनाय तुझे बेसांवांनी बर आमेन आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं
तुझे कुशी सर्ग जाता तशी संसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आणि देवा सपोत मनीस जालो आनी आमच्या मदीं आणि देवा सपोत मनीस जालो आणि देवा सपोत मनीस जालो आमच्या मदीं जीव मान मरी कृपे मरले सुमत जे संगता स्त्री आम्ही तातून सुदेवन सुदेवी पावल जगस चेंजेस जाव भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळेर मान मरी कृपे मरले सुमत जे संगता स्त्री आम्ही तातून सुदेवन सुदेवी पावल जगस चेंजेस जाव भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या मान मरी कृपे मरले सुमत जे संगता स्त्री आम्ही तातून सुदेवन सुदेवी पावल जगस चेंजेस जाव भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खाती विनंती कर आता आमच्या आणि देवा सपोत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जीव आणि देवा सपोत मनीस जालो आमच्यामध्ये आणि देवा सपोत मनीस जालो आमच्यामध्ये महिमा बापा आणि भूत आणि पवित्र आत्म्या जशी आधी तशी आता आणि सदा महिमा बापा आणि भूत आणि पवित्र आत्म्या जशी आधी तशी आता आणि महिमा बापा आणि भूत आणि पवित्र आत्म्या आधी तशी आता आणि सदा जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल सगळी संगत मागया हे जेजू तुवें सांगलाय मागांनी तुमी घेतल्यात सुदांनी तुमकां मेळटले आनी बड्यांनी तुमकां उक्तां जातले तुज्या भोव भगवंती माये मरयेच्या मजतीचेर पातयेर हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां आनी ती म्हाका मेळ अशें कर आमी घडी बोरदोळे दांपी आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मागया आमच्या खासगी गरजां त्या सामा खातीर आमच्या बरेपणा खातीर कुटुंबां आनी घराण्या बसोत मागया सगळी आमची मागणी संगत गुंतून म्हणया हे जेजू तुवें सांगलाय म्हज्या नांवान कितें तुमी मागल्यार म्हजो सर्गी सबाब तुमकां दितलो तुज्या भोव भगवंती माये मरयेच्या मजतीन हांव कलतेपणी ते करचें तुज्या बापा कडेन तुजें नांव मागता आनी तें म्हाका फोव कर मागया परगांवांत जावचें वा झुजू बेगीन रावच्याक इस्रायल अमेरिका तशेंच इराण तशेंच ह्या जावऱ्यो कश्ट केल्या सर गल्फ राष्ट्रां सोमेच्या पांयां तळा समर्पिया थंयसर सगळे सगळे आमच्या कुटुंबदारांक आमच्या सेरेदेऱ्यांक आमच्या इश्ट मित्रांक सर लोकांक सोम्या मुखार आमी दवरया तांचे सगळे कश्ट परिहार जावं दीत जावची सगळीं थंयसर झूज रावों दी थंयसर जावची मरणां थंयसर जावचे नश्ट कश्ट सगळे सोम्या समर्पिया आनी विशेश करून ह्या संदर्भार मागया हांगासर विशेष करून आयच्या दिसा ह्या झूज रावच्या दिसांनी मागता आसतना तरातरांच्या कश्टांनी कोश्टून आसात पिडेन कोश्टून आसात सर्व बसोत आमी मागया विशेष करून ह्या संदर्भार आमच्या कुटुंबान पिडेन आसात त्या सरपिडे दिसता बसोत मागया कठीण दगीन आमी वळवळ आसा भिरांकूळ दग आसा आनी कठीण वत आसा बेगीन उदक सुगोन आसा ह्या संदर्भार बरो पावस आमकां फोव जायशी मागया आनी सगळे पृथ्वी थंड जावं दी रुखा झाडांक सुकण्या संसांक मनशा कुळाक सगळ्या जिव्या प्राणियांक सगळें बरें उदक आमकां फोव जायचें आनी सगळी पृथ्वी थंड जायचें विशेश करून संदर्भार आमी मागया आमी सगळी संगता मागया हे जेजू तुवें सांगलाय सर्गानी संसारात नमुद्रास रशिना तुझ्या भोव भगवंती माये मरयेच्या मजतीन हांवें मागशें तें म्हाका लाभतलें म्हण खंडीत बरोवसो आसा आमी मागया आपूण ताळेक आमच्या हरक भक्तिकां खातीर मागया तरातरांचे आशिर्वाद मागून आपूण ताळा घेतात भलायकेचे आशिर्वाद सेरिकेचे आशिर्वाद कामाचे आशिर्वाद विजाचे आशिर्वाद आनी रीण फारीकरचे आशिर्वाद भुरग्यांचे देण्याचे आशिर्वाद तरातरांचे आशिर्वाद मागून येवच्या हर एका भक्तिकांक हांगासर आशिर्वाद फाव जायशें सर भक्तिकां खातीर मागया ऑनलायनीर हांगासर हे नव्यान करच्या हर एका भक्तिकांक हर एका पिडेस्ताक हर एका गरजेंत आकांत आसल्या हर एकल्यांक मागलेलें सगळें फाव जायशें आमी मागया सगळी आमची मागणी सांगात गुंतून बाळका जेजू समर्पण कर म्हणया मागया हे अजपंच्या जेजू बाळका कंतिनेनी बेजारान भरुल्या आमच्या काळजांचेर एका कोडी दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडून आमी मागता तुजे इतलें बिरमोदीन भरुलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सुंदी नित्य अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवूं दी काड आमचे वयले सर कस निराशपण तुजी कुमक आनी भुसावण आमकां धाड बापानी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वरनुच्या सदां सर्वता आमेन एक बरदोडे दांपया आमच्या अर्द्याचेर आमी हात दवरया प्रते रितीन बाळका जेजून केल्ल्या सर बरेपणा खातीर ताका आमी अर्गां दिवया
10 जाणां बरी भलायकी फावो जाल्या, 12 जाणां बरें काम फावो जालां, 10 जाणां बरी सिरेक फावो जाल्या, 5 जाणां भुरग्याची देण्या फावो जालां, एकल्याची गुमटेची सिरेची दुखणी जाल्या, एकल्याच्या पाटेच्या कडेची कुशीच्या बरीची दुखणी जाल्या, एकल्याची कुडीच्या गॅस्ट्रिकाची पिडा उणी जाल्या, एका कुटुंबाशांनी समृद्ध रास जाला, बरगांत असलेल्यांक बरी कमात बदले फावो जाल्या, रीण फारी करून करपा मेळ्ळ्या, एकल्या कृषीच्या बेड्याचेर आशिर्वाद लाभला, एकल्या बरोबराचेर आशिर्वाद लाभला, तेका जाणांची कामां बऱ्या येताना जाल्यांत, एका चलयेचे सुणे जाल्यात, शिकूंक जाणवाय गिन्यान मेळ्ळा, एकल्या तरणाट्याक शिकूंक जाणवाय गिन्यान फावो जाल्या, परिक्षा बऱ्यान बरो फूल करूंक करपा मेळ्ळ्या, PUCच्या 6 जाणांक बरें रिजल्ट फावो जाला, एकल्याची सगळीं कामां शबीतान पंथा पावल्यान, 2 जाणांची कातीची एलर्जी गूण जाल्या, एकले रीण फारी करून करपा मेळ्ळ्या, 2 जाणां रक्ताची एलर्जी गूण जाल्या, 10 जाणांक अवघडांतले अनवरांतले राखून व्हेलां, तशेंच 40 जाणांक लाभलेल्या सरबऱ्यापणा खातीर अर्गां दितात. तांचे सांगाता आमची अर्गां कुडशियां आनी आमच्या सोमयान जेजू काळजांतावन अर्गां दिवना हे मागणें म्हणया. हे बो उदार बाळक जेजू, तुजे मुखार आमी सडपडता, ते आमकां दया केले देवडा उपकारा खातीर आमचे अर्गां मेटोवंक आमी आयल्या, तुज्या काकुळट आमी वर्णीत येयल्या, तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार, आमची सगळी बातीनी आमी तुजेर दवरता, तुज्या अजापाच्या इमाचे बारीफा तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी, सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणा मान दिवन दीत आनी तुजे कडेन नातली दैवी मोजार जोडून दीत, सरस्वती आनी तुका बळका जेजू आमेन. सोमयाचे नांव आम स्वादान सोमया दयेन आयक आमचे मागणी, सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं, सर्वदळ्यान मोगान भरलेले देवा आमच्या भू मोगळ बापा, तुजी गुण करची सगळ्यात पिडेस कुडी लाभोंक कस बघतल्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशीर्वादीत करताय. ह्या तुझ्या सर भुरग्यांचेर प्रत्येक जावन तरातरांच्या पिढीने कश्ट तेलांचे तुझे दाळ दिश्ट घाल, तांचे मोतेचे आनी कुडीचे सर दुख तांचे दान पयस कर, तुझ्या पुता बाळो जेजूच्या कृपेन तांकां कुडी आत्म्याची परती भलायकी लाभय, अशांगात आनी तुझ्या संगतपणान जोडलो दैव एक अनुभव सासनाचे जोडून तांकां दार जावं, हे मागणे आमी करता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. ಪ್ರೀತಿಮಯ ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರರು ಗುರು ಯಾತನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ನರಳುತ್ತಿರುವ ಸಹನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಅಸ್ವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय आसूं, तुमचे सवय रावो, तुमचे संरक्षण करूं, तुमचे भितर रावो आनी तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाटवरूं, तुमच्या पटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो, तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं, जो बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या सवय जियेतान राज करता सस्नाच्या सस्नाक आमीन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. विरवया मोगळ बाबडीनो भक्तीनी आराधनांत मी सांत नव्यान वांटिली जावन सुमेची भरपूर बेसांव जोडलेले तुमकां समेस्त तांकां अभिनंदन पडयता. देव बरें करूं म्हणटा. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा म्हणून विनंती करता. परत येवच्या शुक्रारा सांगाता मेळया, सुमेची बेसांव जोडया. तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. आतां जेवणाचेर आशिर्वाद मागूंक आयते जावया. सुमेचे नांवी आमचो आदार सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं. प्रार्थुया सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, आयच्या ह्या शुक्राराच्या भोव पवित्र दिसा ह्या पुण्यथळाक घेवचें नव्यान तुमी सांदाराधनान माटिली जावन तुजी बेसांव जोडचें भाग फोव केल्ल्या पासून तुका मेहरगान दिता. आतां आमी जेवणाक येतीं जाल्यार हे जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण तयार करून दान दिल्ल्या सुमेश दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांच्या दानाचो वळी तेच मोपान तांकां बाटी मेळोवन दी. तशेंच हें जेवण तयार करूंक वावरलेल्या मिलारमाय वाड्याकारांचेर तांकां कुमो केल्ल्या सुमेश तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांच्या दानाचो वणटी सोबडे तेच मोपान तांकां बाटी मेळोसो कर. हें जेवण जेवच्या आमा हर एकल्यान तुजो आशिर्वाद घाल. कुडीच्या वाडावळी ते उपकारतात. म्याच्या वाडावळीच्या कणा खातीर वावरूंक तूं आमकां दार दी म्हूण मागता. हें मागता तें पवित्र वांजो जी त्रास करताय सस्नाच्या सस्नाक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी मोगळ बाबडीनो. आतां दोन कडेन पवित्राची मागणी आमी करता. एक मोदेगात, एक हांगासर हांगा वयरी करता. भक्तीन तुमी येवचें, इल्लें लागीं रावा आनी दरवट नाकात. भक्तीन सुमयेचो स्पर्श घेवन भलायकी जोडा.
आपूण जेजू म्हाका आपो आमोरी त्या रक्तान म्हाका तूं तेला गूण कर जेजू म्हाका गूण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार आपूण जेजू म्हाका आपो आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला गूण कर जेजू म्हाका गूण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार पिळे स्त्रियेन तुका भावार्थाना पडले कश्ट लेख तुवें बरें केलें पिळे स्त्रियेन तुका भावार्थाना पडले कश्ट लेख तुवें बरें केलें भावार्थान हांव तुका सोम्या पडता पायांतळा तुज्या सर पडता भावार्थान हांव तुका सोम्या पडता पायांतळा तुज्या सर पडता सोमिया जेजू ताळ्या म्हज्या कांदी धनिया जेजू मागण्या गुमान तूं दी कुरपेची जिणयेन म्हज्या सोमिया सदा वाडोवन दी कुरपेची जिणयेन म्हज्या सोमिया सदा वाळोवन दी कुरपेची कुटुंबान म्हज्या सोमी सदा वाळोवन दी कुरपेची कश्टान म्हज्या सोमिया सदा वाळोवन दी हांव मोरी आशे